स्वस्ति श्रीमन् महागणपतये नमः। दक्षिणास्य समारंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता स्मर्या गुरुपरंपरा। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। परिज्ञानाश्रम श्रीगुरुशङ्कर परिज्ञानाश्रम शङ्कर सद्गुरु केशव वामन कृष्ण पाण्डुरङ्ग आनन्द परिज्ञान गुरु सद्यो जात शङ्कर सद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गणेश शारदास चैव सद्गुरु सज्जनस्तथा आराध्य दैवतं गुह्यं सर्वं मे रघुनन्दन। गणेश शारदा सद्गुरु संत सज्जन कुळेश्वरू सर्व हि माझा रघुवीरू सद्गुरु रूपे मला वाटते अंतरी त्वा वसावे तुझ्या दास बोधासी त्वा बोधवावे अपत्या परी पाववी प्रेम ग्रासा महाराजया सद्गुरु रामदासा महाराजया सद्गुरु रामदासा। ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये रे सद्गुरु राया ये सद्गुरु राया कीर्तनी ये सद्गुरु राया। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। शुकासारिखे पूर्ण वैराग्य जाचे वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा। जय जय रघुवीर समर्थ। तगर शिपाची चिके तुंगल व्हिडिओ ऑफ करतात वे आता मी मना श्लोकाला थांब सुरू करूया। आज 51 श्लोक असे हांगा हे सगळे श्लोकांतून जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा तो सर्वोत्तम म्हळ्यार श्रीराम तागल दासू खंच खंच लक्षण आम्ही ती धन्य झाला। धन्य म्हळ्यार ताले सगळे नमने धन असत सगळे नमने धनाचे हे सती कल म्हणतात ताका पहिलो धन म्हळ्यार नुसते पैस नाही धन म्हळ्यार नुसतं पैस नाही तरी कल्ले सगळे औदार्य शारीरिक सुदृढपणा
मानसीक स्थैर्य प्रत्येकाक मेळ न्हू धन म्हणटात. तर ते कशी केल्यारी जातले कसली लक्षण ती लक्षण आयल्यारी तो मनुष्य कशी दास जातल सर्वोत्तमालो तेन्ना तूं सांगल्या. आथांगा लास्ट टाइम आशिल्लें नसे अंतरी कामकारी विकारी उदासीन जो तापसी ब्रह्मचारी निवाला मनी लेश नाही तमाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. तम म्हळ्यार हांगा देहभाव ना झालेलो, लेशय ना, पशय ना, लेप ना ताजो, लेपाचें म्हणटा ती. आनी थोडे लोक GSB लोकांनी लेपाचे उपासाक चलना म्हूण. तशी म्हळ्यार ताका तें शीत केल्लें हांतूच केल्लें तें चलना उपासाक तशी. तर उदासीन आणि तपस आसता. तापसी ब्रह्मचारी म्हळ्यार तपस आसता. तपस कशी येता की सहनशक्तीन येता, तितिक्षा, मस्त कश्ट येता ती ते सहन कोण कोर न्हू तेंचे आमगेले तप म्हळ्यार नाम घेवचें तें जाल्ल्यांची. पण आयिल कश्ट शारिरीक मानसीक भावनीक सगळे कश्ट खुशीने आनंदाने स्वीकारचे. आणि तांतून न्हू राम नामाची जोरारी पावता वचे. ते सर्फिंग म्हणटात न्ही, एक समुद्रा लाट अशी येता आसता ती. आनी थोडे बायल हांव पळयले फॉरेनर्सांनी ते एक हाजेर राबून अशी लाटांचेर थावन वयरी तगू फिरता आसता ती मातशेश्यो खुशीच तांकां. तशी आईल कश्टांचेरी मात करून मुखार अगेन्स्ट द करंट कोण स्विम करची तो तपस्वी, तो तपस करता. आणि ब्रह्मचारी, ब्रह्म म्हळ्यार हे सगळे कडेन परब्रह्म एकच असं हे समजून घेवन त्या प्रमाण तागेले आचार विचार उच्चार सगळे तशी असतात. तेमी ताका अहंभाव हो यानाच म्हळ्यार ताकूच आसता की सगळं करतलो हांव नाही तो विंगड असो, तो मदल्याथान करून घेता असो. मुख्य म्हळ्यार तोच करता, मदल्याथान हांव कोणीच ना. कलमे देह हांव म्हणून गेले री त्या देहाक त्या हान्ने बशील शिवाय त्या परमात्म्यान भितर अंतरात्म्यान भितर शिवाय त्या देहाक कले चल ना हाल ना कले ना. तेमी ताका सगळं गोत आसता की हांव देवाल घरांत, देव मगल घरांत राबना, हांव देवाल सांगात राबता, हांव देवाल घरांत राबता. देवागल हांव मगल देव न्हय. तेमी देव मगल सगळी काळजी घेता. ह्या नमुन्या विचार आशिल्ल्याक कल जाता मदे मत्सरे सांडिली स्वार्थ बुद्धी प्रपंचीक नाही जयाते उपाधी. सदा बोलणे नम्र वाचा सुवाचा जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. अथांगा आणि थोडी लक्षणं सांगल्यात. मद मत्सर इथे म्हळ्यार ताका गोत्तस देह भावना ताका सगळे सगळीकडे परमात्माची भरला आणि तोची सगळं करून घेतस. आणि आम्ही तागेले सुट्ट पार्ट्सचे म्हळ्यार तागेले सेवक आमकां कलो सेची ना. तेमी आम्ही सगळी एकच तागेल चेडवं. ती चेडवं म्हणा पण आम्ही सगळी भावंडांची एक देहाची. जशी उजवो हात डाव हात असता, उजवो डोळो डाव डोळ असता, उजवो कान डाव कान असता, तशी प्रत्येक आमगेले अवयव विंगड जरी दिशील तर एकच भगवंतागल देहा लागिले ते अवयव. तेमी कोणाला मत्सर करचो, गर्व कल खातीर करचो. हांव जर कले करना, हांव कल्ल्याक मगल होडवी का, हांव होडवीक दाखोवच्या वचून की आज असं फाय गप्प जाता कल्ले वर ना थंय शांत. तेमी ती कल जाता हागेले हाक सगळं देह भावूच गेलेले मी ती माथ्या वेळेला कॅस गेलेले सुद्दां ताका कळना. हांग एक गम्मती म्हळ्यार एक हांतू सांगल्या की एकलो बैठ घर हांतू खंयची वयर एक गच्चीस आनी थंय एकलो शीं आशिल्लें. जाल्यार तरी ताका ते काणटोपी हें तें घालून अशी त्या गच्चीन न्हिदोवचो अभ्यास मानताळ्याक म्हण तो मानतार थंय न्हिदलेलो.
कडे सकाळी फुडें कितें कोमटेची सूर्य किरण दिसता ती पळयता राबिलो गच्चीचे दोर रेलिंगा दोन. तर तो गुथोन एकलो वतालो कलकी विक्री करतलो कळ्ळें. ताल्या हातांत एक बॅग. तान्ने कल हाळ्या म्हळ्यार कलकी बरे नमने तेल बिल हाळ्या घेताना आनी केस काळे जावचे आनी एकदम बरे शायनी जावचे अशें सगळें. तरी तो विचारता हांव येवं काय मगल कलकी प्रॉडक्ट विकचे यो यो म्हणटा. येता हो येता विंगड शिडी आसता थंय ते चोण येता. चोण आयल्यार बैस बैस कल हाळ्यान तुवें म्हण. तो सगळं तेल दाखयता, तागेलें कलकलतें हें दाखयता, तागेलें सुगंधी कसलें द्रव्य दाखयता, अत्तर भितर सगळें. आनी ते तेल घाल्यार कशी म्हळ्यार केस कशी शायनी जाता ती भोगमटी दिसता ती अशी तशी मस्त सांगता. हां घेवन पळया म्हूण 15 मिनीट घालयता. कड तो हातांत सुद्दां घेता. ना बाळा म्हाका कसलो उपयोग ना हाजो म्हण. कल्ल्याक म्हळ्यार मात्याची टोपी काडल्यार ताणें हां बाळडी तोरट पडले सगळ्यांची एक केस सुद्दां ना मात्यारी. तावळ ते तेल्लाची एडवर्टिजमेंट कोर न्हू तागेलो वेळ मात्र फुकट घालयल्लो हांवें तो. तर तो परत वता मग 15 मिनीट फुकट घालयली म्हूण टणटणटो वता. तर ताणें म्हळें हांव तुका यो दाखय म्हळेलें तूं जावन येता म्हणालो यो म्हळें. तरी हांव तुगेलो वांटो पळोवन हांव घेतलो आशिल्लो जाल्यार म्हाका हांगा कोणें म्हळें चेडूं बाळ सुद्दां हांगा राबना ती घेवन हांव कल कोसतें. तेमी तुगेलो भायर खंय विक्री जातली आय विश यू म्हूण सांगून ताका परत पेटयता. परत पेटयल्यार आनेकळो दांतुणी विकचे आयिल्लो आसता. ते विंगविंगड वस्तू विंगविंगड लोक विकता ती. एक दांतूण विकता तागेलो फ्रेंड तो म्हणटा हांग यो तूं सगळे कडेन दांतूण विक पण थंय वचूं नाका हं म्हण. कल्ल्या थंय वचूं नाका. तरी तागेलो माथ्यार एक सुद्दां केस ना. तुगेलो वेळ घालयतलो दांतूण तो ताणें घेवनच केलें तेमी थंय वचूं नाका वता. मुखार वचून आनीक एक बायल मनीस मेळटा सांचलीशी ती न्ही ते क्लिप्स अशी माथ्याक घालतात न्ही वमटींची तसली विकता आसता. तर तेवें तो केस बीस दोळ्यार येवं नये म्हणून चश्मो आनी थोड्या जाणांक अभ्यास आसता अशी घालून येवची माथ्याक. तशी ते क्लिप तर ती काय ते दोग जाणां मेळून सांगतात ती थंय वचूं नाका ती. ती सगळे कडेन वतात पण थंय वचना ती. तशी हांगा तांणी सांगल्या की मदे मत्सरे सांडिली स्वार्थ बुद्धी. मद मत्सर आणि स्वार्थ बुद्धी तिन्ही त्या सर्वोत्तमागल दासाची वाटे वचना ती. कल्ल्याक देह भावाची केस तागेल मुळापासून गेले ती माथ्यावेली माथ्यार ना तिची. तेमी ती ताल्ल्या की हुज्जत घालून कसलो उपयोग ना. तूं कितलो बुदवंत अशी ताल कितली स्तुती केली तरी ताका काय लागना. ताका कोणालो मत्सर ना. हां पण तो विकत घेवन सोयना कळ्ळें मागीर तो प्रपंचीक ना ही जया ती उपाधी. ताका प्रपंचय ना. प्रपंच करता तो पण भितरल्यान खुळखुळ जाला तागेलो. प्रपंच करता स्वता पुरतें जेवण करून खाता सगळं करता. खंय खंय वता भाजी विकत घेता सगळं करता. पण जशी गुडगुड नारळ म्हणटात आमी मस्त एक म्हयन बरी देवाले आमी नारळ काडून दवरतात केन्ना आनी दर पुनवेक आनी बदलतात. तर तो नारळ एक म्हयन्या नंतर काडल्यार तो भितरल्यान बरो आसता एकदम पण तो गुडगुड जालेलो आसता म्हळ्यार भितर भितर हालच्या लागता. त्याचे कवचच न्ही ताल्ल्या थंय तो सुट्ट जाता. भितर थोडे उद्दा आसता एकेफावत आसता एकेफावत आसना सुट्टिलो आसता पण तो एकदम स्वादिश्ट आसता कळ्ळें प्रसादा नारळ तो. पण फुटय की अख्खाच्या अख्खा नारळ तो भायर पडता. तशी तान्ने देह दवरतना सगळं घेवन वता ताका कसले ताका उपाधीची ना. प्रपंचीक नाही जया ते उपाधी कळ्ळें. तशी तसलो तो ताका मद मत्सर ना सांडिली स्वार्थ बुद्धी. ते मायेगल हें सांगता ती माया आली रे आली अरे देवादिकांना ही नडली. साधू संतांना सोडून गेली साधू संतांना सोडून गेली. कळ्ळें म्हळ्यार मायेन फश्ट नमुन्यास ते ना ती. तो दुर्योधन ना. तो दुर्योधन ना. ताका बरोबर कळटा खंय उद्दा आसा आनी खंय जमीन आसा पळोवन पांय घालतलो आसा. प्रपंच सावधानतेन करतलो आसा. आदी प्रपंच करावा नेटका पळोवन प्रपंच करता सावधपणाने. तशी तर तेमी ती ताका कळ्ळें उपाधी ना. आतां उपाधी म्हळ्यार कळ्ळें. उपाधी म्हळ्यार कसलें मुख्य आमकां कळका. मस्त जाणांक दिसता
आमी कले कसले करची ना, म्हळ्यार उपाधी लावन घेवची ना, कसले व्यापच करची ना, कसले कामच करची ना अशी. नुस्तें बैसून खावचें, कोणे दुसऱ्यान दिल्यार मात्र खावचें, नाल्यार कले ना, रांदप करची ना, कले करची ना. हाका उपाधी म्हणना ती, हाका उपाधी म्हणना ती. जे आवश्यक असं तें सगळं करता, जेवका खावका सगळं करता, जाल्यार तांतूच सगळो दिवस घालोवची ना. ते करत करतन सुद्दां देवाल एक अनुसंधान, अनुस्मरण म्हणटात ताका. गुरुतत्वाचें स्मरण. स्मरण म्हळ्यार उगडास न्ही. परत एक पण सांग, स्मरण म्हळ्यार कलें कायम उगडासान तशचें. कायम उगडास जालो, म्हाका तुगेलो उगडास जालो रे म्हळ्यार हांव विसरलेली काल काय विसरलेलो आशिल्लो, आज उगडास जालो, आजीच तुगेलो उगडास केलेलो म्हळ्यार इतले दिवस उगडास जाय नाशिल्लो, आजीच तुगेलो उगडास केल्लो. तशी न्ही, कायम स्मरणांत. तशी तो भगवंतू ताका कायम स्मरणांत. आनी प्रपंच सायड प्रॉडक्ट्स सायड प्रॉडक्ट येत की न्ही. आतां खबर सुकाळ्या री ताजी काकवी करता ती, ताजे आणी कले करता ती, ताजे ते चोथ जो आसता तो लासूं घालता ती, गोरवांक खावच्या घालता ती, कलेय करता ती. तशी ते प्रपंच म्हळ्यार प्रपंचा शिवाय ताका तपस करूं जायना. खंयचे आराम येता न्ही, म्हळ्यार कसले कश्ट नासतना तें जीवन तपस जायना. केन्ना स्ट्रगल येता, कले हें येता, त्याच वेळार तें सहनशक्ती गरज आसता आनी तें वापर न्हू तें तपस जाता. प्रपंच होच एक तपस. मनुश्य जन्माक आयिल्ल्याक आमकां हांगा देव सुद्दां आमगेले हें करतात, म्हळ्यार आमगेले मत्सर करतात की देव कसल्याक तरी पृथ्वी लोकांतून हांकां प्रपंच केल्लेली न्ही ती, तांगेल तांकां बराबर तांगेल प्रगती करून घेवची जाता. दे नो वेर दे आर. परत परत परीक्षा दिवच्या जाता. नाल्यार हल्ली स्कुलान तूं मध्य पळयलें हांवें की 9वी थाळी सगळ्यांकय पास करतात. 9वी थाळी पास करतात. ताका आमगेल घर एक ट्युशन दी म्हणून येताले, एक कामाची आशिल्ली तिगेलो चल्लो येतालो. 9वीन तूं 9थान तूं ताका बेच पाड सुद्दां येना. तो 9th थंय कशें आयलो कल्या म्हळ्यार गव्हर्मेंट पॉलिसी खंय तांकां नापास करची ना म्हणून. आनी मागीर एकदम 9थान किंवा 10थान ते गळून पडटा ती आपोआप. कडे तांकां कसलें भविश्य ना न्ही, म्हळ्यार कसलें ज्ञान अशें तांकां. स्कुला फी भर न्हू, खंय की डोनेशन घाल न्हू, फी भरून पेटयलें स्कुलाक, डोनेशनय फुकट, कसलें ना. तशी त्या प्रपंचांतूच बुड्डून आशिल्ल्यांक तशें जाता. जाल्यार हांकां कल जाता धन्य तो जो आसा दास सर्वोत्तमाचा. ताणें मद मत्सर स्वार्थ बुद्धी हें पुराय तागेल अहम भावा सांगातीची काण घाल्या. ते हें करतात न्ही, वॅक्सिंग करतात. थोडे जाण मात्याक सुद्दां ते अमेरिकेन तरी मात्य सुद्दां शेव करून घेतात. आई लायली तर शेव करून घेतात. तेमी मात्यार तांगेल्यार तुमी पळयात, अमेरिकन लोक मस्त जाण अशी बाळडी असतात, मस्त लोक, म्हळ्यार अभिमानाने फिरतात ते तुळतुळी मात घेवन. तशी हो जो दास सर्वोत्तमाचो आसा ताका मात्यारी कसलेय एक उपाधीची ना, उपाधी खंयच्याची मद ना, मत्सर ना. मद म्हळ्यार गर्व, हांव कोणकी आसा अशी नाची. कले म्हळ्यार हांवच ना ताका, हांव आसल्यार केस येवची न्हय ताजेरी. तशी त्या मात्यान देहभाव नाच. तेमी देहा लागीं जे आसा ते सहज मट्टाक जितले येता उपयोगाचे तितले तो वापरता, थंड बसता. बाकी ताका कसले स्वार्थ बुद्धी ना. मद ना, मत्सर ना कोणागेलो. उलट कले दिसल्यार पापची दिसता, तो तांकां सगळ्यांक हेल्प करचें पळयता. आनी प्रपंचीक ना ही जयाते उपाधी. प्रपंच करता तो जाल्यार ते उपाधी ना ताका, ते अंगवळणी पडलेले आसता. प्रपंच हो सादो प्रपंच कशी करचो सहजपणे जाता. हातांत नाम घेता 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 ती जनी म्हणटाली न्ही, दळिता कांडिता तुझ गायीन अनंता, नविसंबे क्षणभरी, नविसंबे क्षणभरी, तुझे नाम गाऊ दारी, नित्य हाची कारभार, नित्य हाची
तुझ गाईन अनंता. गोपाल कृष्ण महाराज की जय. ते हरिनाम घेऊन 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 तोंडात हरिनाम. त्यामी ती खंयची उपाधी ताक चिकटनाची. हात केन्नाय हे हाता कले खिच्चन अशी आमी कले लायतात न्ही, ल्युब्रिकंट एक खोबरेल तेल लायतात ती फणस कापतना, तस नमुन्याचे नामाचे ल्युब्रिकंट तनाक मनाक सगळें रोम रोमान तें भरल्या. त्यामी खंय ताका अहंतेची कॅस उगयना तिची. अहंतेची कॅस ताका लांगार उगयना ती. प्रपंचीक नाही जया ते उपाधी. आणि त्यामी तो कल्ल आसता उपाधी नातील न्ही ती सगळे आपणावारीच ताका दिसता ती. कोणे कमी जास्ती, कोणे बुद्धू, कोणे हें अशी दिसना, कोणाला दोश दिसना ती. आणि त्यामी तागल उलोवण कशी सदा नम्र, सदा बोलणे नम्र, वाचा सुवाचा. वाच सुद्दां बरी भास, कोणागले बरेपण करचें, कोणाला निंद करचेच न्ही, कोणाक धीर दिवचो, कोणागेल बरें उलोवचें, बरें जावो म्हणून कोणाक आशिर्वाद दिवचो. आशिर्वाद दिवचे पेक्षा इवन तांगेल कलेक चुकलेले असल्यारी इतले गोमटे कोण सांगतात ते. पळय मा, हें अशी करूं जाता, अशी करूं जाता, हें अशी केल्यारी हाजे हे तोटे आसत, हें तशें केल्यारी ताजे हे फायदे आसत. पळय तूं विचार करून पळय कशें जाता. कितले गोमटे कोण सांगता ती नम्रतेने. कले म्हळ्यार म्हाका हो प्रॉब्लेम म्हज्या जिवनांत आयिल्लो, सो दॅट आय कॅन टेल यू कॉन्फिडंटली. अशी म्हणून बोलणे नम्र, वाचा सुवाचा, तुगेल बरेपण आसा तूं म्हणून शिकयता ती. तसलो जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. तो नारलावाळी हांतान सुट्टील आसता सगळ्यांतान. मद मत्सर, स्वार्थ बुद्धी, प्रपंचाची उपाधी. उपाधी म्हळ्यार ही जी दुसऱ्यांक दिवच्या जाता ताका उपाधी म्हणटात. खरें म्हळ्यार प्रपंच दुसऱ्यांक दिवच्या जाता पण आमीच दिना ती. आमी दिनात, प्रपंचान शिरकून पडची ना. एक ठरावीक वेळार म्हणून ते वानप्रस्थाश्रमाने घेतिलो. प्रपंचाक उपाधी म्हणटाली म्हळ्यार मागची काळांत लोक राय सुद्दां वानप्रस्थाश्रम जंगलांत वचून राबताले, रानांत वचून तपश्चर्या करच्याक. युवराजाक राय करताले, राज्याभिशेक करताले आनी आपण वचून थंय तपस्या करच्या राबताले. आतां ते दिवस वर न्ही ती. पण आमी खंय आसत थंय तपस्या बुद्धीने तपस करून रिटायर. आई रिटायर होते आहे खंय. आता सून येना पडे, तसं पण चालेल म्हणून म्हणलेल वारी. सुनेन कले नवीन हें केलें, अरे वा कितलें बरें केलें, जाय हरकत ना म्हूण हेंवय जायी तेंवय जाय अशी करून नवीन हातून कोमटे कोण एक शिकोवचें आसता. जमोवन घेवचें, प्रीती करची. तांतान कल उद्भवता. बोलणे नम्र, वाचा सुवाचा जायना पडे, येत ती प्रीती. आणि उपजत प्रीती असणे ती येता. तर असलं तो हें सगळें धन तागलें. आणि धन कोणाले आस तो धन्य. जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. आणि 8व्या दशकांत तांणी सांगिल्लें तो साधू कशें आसता. साधू साधू म्हळ्यार षड्रिपूंक नित्य धूत आसतलो, नित्य धूत आसतलो. साधू स्वरूपे निर्विकार, तेथे कैचा तिरस्कार. आपला आपण मत्सर कोणावरी करावा. सगळी देवाल चेडवो म्हळ्यार मगल भावंड, मगल कुटुंबीय. मग कुटुंबीय म्हळ्यार वसुधैव कुटुंबकम, सगळे वसुधाचे मगल कुटुंब. कोणाचेर हांवें मत्सर करचो, कोणागेल तिरस्कार करचो, कल खातीर करचो. सगळी मगलीची, बोट मगले, दांत मगले, जीब मगली, वय की न्ही. फकत दांतान जिबेक चाबलें, रगत आयलें तरी जीब आपणच आपणाक क्युअर करून घेता. दांताक सवत बैसना. मगले दांत, मगले वट, मगलेचे अशी ती आवसुशी, वय की न्ही. कोणाकय ती तिरस्कार करना. साधू स्वरूपे निर्विकार, तेथे कैचा तिरस्कार. आपला आपण मत्सर कोणावरी करावा. आम्हीच आमगेल मत्सर करता बसतात वय ना. साधू वस्तू अनायासे. वस्तू म्हळ्यार हांगा परब्रह्म, तो स्वताची ब्रह्मरूप आस. तागल स्वतंत्र अस्तित्वशी नाची. तेमीत या कारणे मत्सर नसे. मद मत्सराचे पिसे साधूसी नाही. मद मत्सराचे पिशे साधू कसं ना, बाकीच्यांक आसता ते साधू कसं ना. साधू म्हळ्यार कोण, आत्मज्ञानी मनुष्याक ते असना. आशा धरिता परमार्थाची, दुराशा तुटली स्वार्थाची. हे परमार्थ म्हाकाय जायी म्हणून हांव जर साधूगल कास धरली तरी हगूर हगूर मगल सुरे स्वार्थाची
हें तुणटा, स्वार्थाची आवडी तुणटा. म्हणून नैराश्यता साधूची वळखण. आता नैराश्यता म्हळ्यार उदास जावन बसची न्ही, जाल्यार एक नमन्या वैराग्य असल्यार असलें, ना जाल्यार ना अशी. मस्त ताका एक शिश्य साधूल्या वचुलो संता लागीं आनी ताणें सांगलें की तुमकां कसलें उलयलें तरके कोप येना, बरें म्हणलें तरके तुमकां बरें अशी खुशी जाली अशी जायना, किंवां सवलेलें तरके तुमकां कसलें जायना, कशें चिंताय म्हणून. ताणें सांगलें म्हाका कशें तशें जातलें, हांव कशें शिकूं तें, म्हाका कसलें पूण एक क्लू दियात तुमी. ताणें सांगलें आज तूं सांजे स्मशानांत वच, स्मशानांत वच, थंय पण एक बॉडी जळत आसता किंवां बॉडी दवरलेली आसता, थंय वच आनी तोंडा आयिल्ल्या होळींत पळय चवता ती वायट वायट शिवे घाल ताका, त्या मनशाक. कोण तुका गुर्ताच आसचो नासचो, कोण की थंय बसल्या म्हणून कल्पन कर न्हू, ताका चवता बैस, सव सव आनी यो, एक अर्द तास सव, तूं कितली एनर्जी आसा तितली चवन यो आनी येवन म्हाका सांग कल जालें म्हणून. तर तो तशी करता. म्हळ्यार तो एकदम आज्ञाधारक शिश्य आसता, ताका शिकचें आसता की हान्ने कशें मेळयलें समत्व. तो तशी करता येता. तरी याना पण म्हणटा केलें तूं, हांव सांगलें वय केल्लें. मागीर तो कल म्हणालो, तें मड कल म्हणालें तें मड म्हण तूं मीच म्हणटा ती, ताका उलोवचें जातलें, तो कले म्हणना, ताका कले जायना, ताणें कसलें उलयली म्हूण. आसो फाय परत वच आनी ताका एकदम ताका स्तुती करी. तूं कितलो जिवंत आशिल्लो, तेन्ना कितलो व्हड मनुश्य आशिल्लो, इतलो तूं हें जालो तें जालो, हां तुका पद्मभूषण मेळ्ळें, पद्मविभूषण मेळ्ळें, आय एम व्हेरी प्रावड ऑफ यू. हां हांव मगल कुळाच तूं उद्धार केलो, अशी तशी मस्त स्तुती केली. आयलो कले म्हळ वेतालें ना, तो कले म्हणना, तो कशें म्हणटलो, तो मरून गेलो न्हय. तशी हांव देह न्हयची, हें सगळें जें वायट उलयता तेणी बरें उलयता ती म्हाका म्हळ्यार म्हाका मगल अंतरात्म्या उलयनात ती, मगल देहाक उलयतात. आनी हांव म्हळ्यार देह न्हय हें त्या साधूक कळलेलें आसता. तेमी ती ताका कसलेंय ताजे बद्दल दिसना, एक नमने उदाशें आसो हांव घेयनी, तूं सांगलें पण हांव घेयनी म्हळ्यार तेतून लागीं परत वचून न्हय. जेणे दृश्य केले विसंच, विसंच म्हळ्यार नश्ट, तयास खंयचा हो प्रपंच. ताका दृश्य दिसनाची. आतां टी व्ही चालू ना, हें सेशन चालू आसा म्हणून नुस्तें स्क्रीन आसा. टी व्ही चालू केल्यार स्क्रीन दिसना, नुस्तें हें दिसता, चलचित्र दिसता. तशी जागृतींत सगळं घडलेलं आमकां दृश्य दिसता आसता, कल्यार त्या वेळार आमकां तो परमात्मा दिसना. त्या वेळार म्हळ्यार ती दृश्टी आसना आमकां. जाल्यार तें जेन्ना ना जाता त्या वेळी नुस्तें स्क्रीन व्हरता, तें साधूक कळटा. कळ्ळें म्हळ्यार ताणें तें दृश्य तागेल्या तपस्येन तें नश्ट केल्या. हें यद दृश्टम तद नश्टम, हें पेरिशेबल आसा पूण ताजे बद्दल वैराग्य. तयास खंयचा हो प्रपंच, प्रपंच करचो आवडीन करचो पण शिरकून पडची ना. या कारणे निप्रपंच साधू जाणावा. आपला आपण स्वानंद, आपणागेल्या आनंदांतू कोणावरी करावा मद, मग स्वतःचेरी मस्त धुंद. या कारणे वाद विवाद बुडोन गेला. कर्कशे भुंकती श्वाने, तैसे वाक्य करू नये. सर्वांसी मृदू बोलावे, चालावे सर्व मानसी ऐसे. हे कले उलयतना सुद्दां भाऊ भाऊ करून करून अशें उलोवं नये. भाऊ भाऊ केल्यार लोकांक भंय दिसता अशी उलोवं नये. कसलेंय हगूर उलोवंका, सगळ्यांक बरें दिसता अशी उलोवंका, मृदू उलोवंका. तर तो जे तो करता तो जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. हांगा सांगल्या मध्ये मत्सरे सांडिली स्वार्थ बुद्धी, प्रपंचीक नाही जया ते उपाधी. सदा बोलणे नम्र वाचा सुवाचा, जगी धन्य तो दास सर्वोत्तमाचा. जय जय रघुवीर समर्थ. आता मी दासबोध आल्या वळी 18व्या दशकाचो एक समास बरला तो पळय करया. तांतू एकदम म्हळ्यार आतां हगूर हगूर चिके जोक्स मारची बुद्धी जागृत जाल्या समर्थांगेली. केन्नाय आसताची पण तांगेले एक हातखंड आशिल्लो. राम कशें मर्यादा पुरुषोत्तम, राम तांगेलो गुरू जाल्यार ते हनुमंतागेलो अवतार न्ही, रामदूत म्हळ्यार हनुमंतागेलो अवतार. तांगेलो एक निश्कील स्वभाव आशिल्लो. तशी ते हांगा सांगतात पळया.
हाजे नाव समास धावा श्रोता अवलक्षण. श्रोत्याला लक्षण कशी असतात ते सांगिले. अवलक्षण कशी म्हणजे अशी ऐकून का तशी ऐकून का कान करी गा सर्वांगा कोण ऐकून का हांगा. पण आमक कल्ल्याक जायना. सगळ्यांना कान एका मुखार एक असतात नव्हे, होय की नाही. तर थोडे लोकांनी ऐकलेले अशी ऐकून भितरी अष्टनाथान भायर पडता. म्हळ्यार श्रवण केले भितरी कीर्तन करता दिसता, दुसऱ्यान सांगता म्हूण दिसता. एकलो ह्या कानाने ऐकता त्या कानाने सोंड दिता. नळी फुंकिली सोनारे इकडून तिकडून गेले वारे, कले संबंध याना तागला. तिसरं अशी घेता आणि ते डायरेक्ट भितरी थोंडान थोडे वेळ दवरता. चिंतन मनन करता, मनान दवरता आणि भितर गिळून सोडता. ऐकलेलं परत हाडता मनान तो आणि परत मनान ताजेर विचार करता. हां, ते कशें केल्या कशी जायद सगळें आणि चिंतन मनन तशें करता. त्यामी ती तागेल बरेपण जाता. ताक श्रवण कल खातीर आमगेल प्रत्येकान कल्ल्याक ही श्रवण भक्ती घड्ड ना. तांक तूं अवलक्षण म्हळ्यार तांक बॅरियर्स कल्ले सती. ऐकतना कलकल मिती श्रोत्यांक त्रास जाता. ते जावं नये म्हणून श्रोत्यांनी कली काळजी घेवंक हें हांगा सांगल्या. हां, ह्या समासान सुद्दां मस्त विनोद ते मध्ये निद्रा निरूपण म्हणून केल्लें. तातूं लोक कशी न्हिदता ती म्हणून तांचें एक वर्णन केलेलें. आतां ह्या हातूंत ते म्हणटा ती समर्थांगल काळांत साक्षरतेचें प्रमाण अत्यल्प आशिल्लें. गांवचे लोकांक ते शिकील नाशिल्ले. त्यामी तांकां आनी शिवाय छापखाने नाशिल्ले. म्हळ्यार प्रिंटींग मटेरियल प्रिंटींग करचे कले नाशिल्ले. सगळें हातान बरोवंक आनी थोडे लोक मात्र शिकताले. तेमी जे शिकले ते बरोवन दवरताले ग्रंथ कोमटे अक्षरांत. आनी सामान्य मनशाक ताची जाणीव जावंक ना, तांकां शिकोवंक म्हणून ते कल करताले. श्रवण साधना हाच एकमेव मार्ग आशिल्लो. तरी अध्यात्म विद्या जावंक जाल्यार शिकका जाल्यार गुरुल्या वचून आयकताले. ते श्रवण साधना करताले, श्रवण साधना. आनी सामान्य गांवांत वचून एखादो कीर्तनकार येतालो, कीर्तन करतालो, प्रवचन करतालो. गांवचे लोक सगळे जाण मेळून आयकताले बरें करून. तातूंत नाना नमुने श्रोते आसताले, सगळे नमुन्याचे. थोडे आयकता ती हांगा एकट्यान म्हाका हाजें उदाहरण दिलेलें. चौपाटीर वतात न्ही, जूह चौपाटीचेच न्ही, खंयची चौपाटीर वता ती तावळी सगळे कुटुंबाची वता. तरी थोडे लोक मानतार कोंतार मनीस असली आसता ती सांगता ती हांव थंय उदकाल्या थंय येणार म्हाका दणू जालो, हांव हांगा बसता, तुमगेली चपल राखता बसता, तुमी चपल दवरात हांगा, हांव तुमगेली चपल पळयता, तुमी मुखार वचत. कडेन थोडी चेड मुखार वचून अशी वल्ले मातयेचे कलेपणी करता बसता ती. हां, किल्ले बिल्ले करता ती, गुड्ड करता ती, बोगद करता ती, असो खेळ करता ती. कोण थंय बॉल बिल घेवन खेळटा ती. कोण चणे खाता बसता ती, चणे शेंगदाणे भेळ अशें खाता बसता ती, कळ्ळें. आनी थोडे जाण अशें हात धरून थोडे उद्दा येतन्याची की बारीक लाट येता, आयल की हांग थाय पावलं मात्र भितची तितलें उद्दा येता. कडेन कितली गमत येता न्ही. मुळाची हे वाळू रेत्ती सर्र करून तो वता, मजा येता. तो एक खेळसो. जशी गरगर फिरना पडे अशी रावली की माती गोविलवार जात न्ही, तशी ती पाया मुळाची माती म्हणा हें हांव करूनय पळयल्या. गम्मती तशी एक गम्मत करता ती. जर थोडे जाण आसता ती ते पोवच्याक आयिल्ले आसतात. ते तांकां झोपून घेता ती आनी वचून भितर 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 वचून 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर सुद्दां भितर वचून घोमटें करून पावता ती. आनी पावल्यार तांकां तो समुद्र म्हळ्यार कल्ले, आकाश म्हळ्यार कल्ले. हाजो प्रत्यक्ष तो पोवचो अनुभव येता, त्या समुद्राचो अनुभव येता. आनी हें प्रत्येक कलेन तशें आसता, प्रत्येक कलेन तशें आसता, कळ्ळें. गायन शिकूं वचूल्यार तशीच, गायन आयकूनच्या वचूलेलें. एखादो भीमसेन जोशी गेल्यार आयकलें. एखादो गायक एखाद स्टुडंट ताका दिसता हल्ल्याक हांव शिकका म्हणून तो ताका फाटी लागता, म्हाका शिकय म्हणून. बाकीचे सूर जावन पयलेंची सा लागली की वा वा सुभान अल्लाह म्हणटात. सुरूय केलेलो आसना गायन, पयलेंची सुभान अल्लाह, तशें उपयोग ना. सम आयकून खरेंच जागेर जर दाद दिली कल मागीर तांकां गायनात जाण आसना आनी जाण करण्याची इच्छाय आसना. ते आयिल्ले आसता चौपाटीर भेळ खावचे आयिल्ल्या मरे, तशी बुट्ट खा भेळ खा अशी. तांकां मुखार वचचेंच आसना, तांकां समुद्राचो आनंद घेवचो आसना.
थंय बसचें गॉसिपींग करचें हें करचें प्रपंचीक त्यासी उपाधी खंय तर प्रपंचाची उपाधी पुऱ्या चरवीत चरवण नेचरांत वच्ची कल्याक नेचराच आनंद घेवच्या वच्चे आमी निसर्गा लागी पण तो घेवची तितली बुद्धी जायना तशी श्रवण करतना नाना नमुने श्रोत येतात तांकां ते आयकून कले तांतून जिस्ट घेवंक आमी कल खातीर आयल्यान ती वेळ वचना म्हण थोडे जाण येतात घार आसून आनी त्रास दितात म्हण थोडे माव लोक माय लोक येवन किर्तने बसतात घार कटकट नाका सुन्नेली म्हण कळ्ळें आणि ह्या चेरडाके घेवन वचो म्हण चेरडाके घेवन येतात ते चेडू मध्ये रडता ताका घेवन ते दुसऱ्यांक डिस्टर्ब करता कड थोडी चेडवां अशें पळोवन आज्या आज्या तो पळय म्हण म्हळ्यार सगळ्यांक डिस्टर्ब करतात तशें मितकल जाता ते श्रोत्यांक सगळ्यांक अवलक्षण जाता मस्त त्रास जाता आनी तशी जावं न्हय म्हणून खंयचेय चल्लेलें आसतना कशी वागका ऑर्गनायझर्सांनी कल करका आनी श्रोत्यांनी कल करका हाजे तांणी दिल्या ते म्हणटा ती मुद्रण कल त्या वेळार नाशिल्ली मुद्रण कल म्हळ्यार कळ्ळें छापकांनी नाशिल्ले ग्रंथ छाप्प नाशिल्ले खंयचेय सामान्य मनशाक अध्यात्म विज्ञान संपादन करचे खातीर श्रवण साधना हो एकमेव मार्ग आशिल्लो ताचे खातीर मस्त मंदिरांतून मान्यवर आचार्यांक आपयताले तांगेले दीर्घ काळ प्रवचन चलतालें खंयचे विंगड आमगेले ग्रंथ आसत न्ही भगवद्गीता उपनिषद रामायण महाभारत असले हाजेरी वर्सानुवर्स ठरावीक वेळार तांगेले हें आसतालें पण एकल जाता अतिपरिचयात अवज्ञा आतां आमगेलेंच पळयात न्ही आतां दासबोध सूर करतना 80 मेंबर जाले आतां कळ जाता आस गो शिवांगी पाचिल न्हय मागो तसो कडे तांगेले रेकॉर्ड येत न्ही तें आयकल्यार जालें हांगा येवंका म्हण ना अशी पण हाजी एक जमाड जम्मत विंगड आसता न्ही विंगड आसा उदकांत पांय दवरून जी उलयता ती तुमकां दिसता ती तुमचल्याक उलयता हें कळटा तावळ तांगेले देह बोली आसता ते देह बोली आमगेले उलयतल्यांगेले आसना ती समर्थांगेले आसता तांचे एक फ्लो आसता ते एक फंकल जाता कॅसेट काडल्यार ताजे हें जावन येता फिल्टर जावन येता समज रेकॉर्डिंग सम जाल्यार ठीक आसत नाल्यार कशी पूण आयकता मदें बंद पडटा मदें कळ जाता म्हळ्यार ओरिजिनलाची चव ताका येना ओरिजिनलाक चव येना डुप्लिकेट तशी तर ते वर्सानुवर्स आतां 2 वर्स जालीं आमकां सूर जावन आतां हाता बोटाचेर मोच्ची तितले श्रोत आसत बट आय डोंट मायंड कल्ल्याक श्रवण करता आसतना तांणी सांग थोडी मनुष्य असली तरी जाय जाल्यार मना पासून श्रवण केलेलं आसता समर्थांगेलें म्हणणें तें आसा थोडे लोक असल्यार हरकत ना पण जे कलेपणी घेवन वतले उपयोग करून घेतले तशी आसता ती अशी ते थोडे लोक न्ही टवाळी करूंक येता ती म्हळ्यार वेळ घालोवच्याक निंद करच्याक हें अरे हॉस्कल सांगता पळयता थोडे लोक परीक्षा तागेली परीक्षा पळोवच्या येता ती हो हळो साधू म्हणून घेता कल उलयत पळोवया आमी अशी काय ताका गुगलीत प्रश्न विचारया की ताका उत्तर गोतच ना त्या साधूक तांत कले इंट्रस्ट आसना असले मनुश्य आमी ती असले समारंभात कीर्तनाचा पूर्ण विचक जाता आध्यात्मिक प्रवचना मस्त गर्दी अपेक्षितच आसना थोडी मनुष्य आशिल्ली तर के मनापासून श्रवण करता आतां मस्त जेवण केलें मस्त उद्दा पिलो आनी खंयचे श्रवणांत बाद कल्याण येता एखादो येवन बसतना भोव मस्त जेवण आयला किंवा मस्त उद्दा पिवन आयला आनी येवन आयकूनच्या येवन बसलो 2 ते 4 कीर्तन असत किंवा 3 ते 5 असत ताका न्हिदोवची वेळ त्या भरपूर जेवलो आनी येवन बसलो आयकूनच्याक जाल्यार एक तर ताका न्हीद पुणी लागता जाल्यार पोटभर जेविल्लो आसता नाजाल्यार मस्त उद्दा पिलेली मिती किंवा मस्त खावन आयली मिती देहधर्म जागी जाता न्ही तागेलो म्हळ्यार कळ्ळें कोणा उदकाड वचका अशें जाता कोणाक हाका बाथरुमांतून रेस्टरुमां वचका जाता मागीर ते मदें बसचें आनी उठोंक वचचें कोण लेट येता ती लेट आयल्यार कळ जाता लेट येतल्यांगेर खरेंच चीड येता कल्ल्याक सांग की काळोख करता ती सभागृहांत हांगा काळोख करना ती पण तरी सुद्दां अगदी आनंदाने आणि तत्परतेन आयकत आशिल्ल्या मनशांक एक सम कोणें आयले बशिल्ले आशिल्ले मदें बशिल्ले सगळ्यांक दांटून उठांक वचूं लागले मस्त डिस्टर्ब जाता तांगेल श्रवण शक्तीच कमी जाता कळ्ळें मायंड डिट्रॅक्ट जाता आनी इवन ते उलयतल्याक
ते मस्त ताजो त्रास जाता. तेमी तिथं शिकोर नाही तर तांणी सांगल्या ह्या लोकांनी सगळे तयारीनी शिकोर नेमका म्हळ्यार कल्लें दुसरें कल्याक 2 तास हांव बसतां उलोवच्याक. हांव रेस्ट रुमा वचून येवन बसतां मदेंच उठोवन बंद कर न्हू हांव रेस्ट रुमा वचना कळ्ळें. म्हळ्यार खंड पडटा, खंड पडणे तशी. तर मनुष्य मन सभागृहांत एकदम शांत जायना. हां तरी तशें जर जावंक का म्हूण दिसलें सभागृहांत शांत बसका हांवें तर दिवसभर ताणें शांतीन घालूंक. घार कोणा लागीं वच कोण झगडे मारून आयलो आनी घार बेजार आयलो म्हूण तो हांगा येवन बसलो. हांगा तरी ताका करमणूक जातली म्हूण जाल्यार कसलें जायना करमणूक. तो बेजार तागेल मनांत आस आनी तें बेजारलेलें मन घेवन तो हांगा येवन बसला आयकुनच्याक. तावळे ताका हें जातवें संतुलीत जातवें तागेलें मन जायना. मागीर मन एकाग्र जायना. किंवा श्रवण करतना ह्यो हांव की मागशी हें केलेलें हांव कोणकी एक दिसली ह्यो तिगले आनी मगल त्या दीस झगड जालेले आतां ती कल म्हणटा की हें की तीन म्हाका क्षम केले आसतलें मगल चुकलेलेंची कडेन म्हळ्यार तें पयलीं कल जालेलें तें झरीत बसलें. आतां तुका तें गरज आसा की तूं आयल्या कल्याक आयकूनचें आयल्या न्हय संतान सांगिल्लें तें पयलें आयकूंका. आतां हांगा बसतना दास बोध बसतना एकाग्र मनान आयकूंका. हांव सांगना समर्थ सांगता आसता ताका एक फ्लो आसता मदेंची कोणागेले हें सूट जालें कळ्ळें ऑडियो ओपन जालो कोणागेले विडियो चालू जालो ते थंय अशी हेंशें नांत बसता डिट्रॅक्ट जाता उलयतल्यांक. ऑफकोर्स लक्ष दिनात आमी पण एक ठराव एक फोन तरी अगदी हें जाता म्हळ्यार प्रकर्शान. तर भूतकाळांत किंवा भविश्य काळात सुद्दां कल मुखार कल जातलें अशी म्हाका फाय खंय की आपयल्या म्हाका काम मेळटलें अरे फायची फाय पळणे नाल्यार तशी विचार असल्यार तसल्यांनी येवं नये दुसऱ्याक विचक करूं नये त्या वेळा आयकूनच्याक येवं नये. आनी जे आयकना पळय वादाची प्रवृत्ती वाडतकी असले श्रवण साधकान टाळका. म्हळ्यार खंय अध्यात्म श्रवणान तरी ते टाळकाचे. पक्षाचे हें आसता न्ही वोटिंगा खातीर हाजे खातीर ताजे खातीर तें एक दॅट इज डिफरंट थिंग. ते वादावादी करच्याकच आसता. काल आमी एक हें केलें नको रे मना वाद हा खेदकारी वाद अजिबात आसूं नये. हितकारी असल्या चलता. हितकारी वाद म्हळ्यार डिस्कशन्स ओपन डिस्कशन्स त्यावें खंयची पुऱ्या वक्त्याक उलोवच्या दिवंका आनी सगळें जायना पळय नम्रतेन वचून तांकां विचारका तूं म्हाका हें सांगलें म्हाका चिके परत इलॅबोरेट कर तुवें म्हाका समज कळ्ळी म्हाका दॅट ही वील वेलकम ही ऑर शी वील वेलकम. जाल्यार आमी तशी करना ती मस्त जाणणे थंयची अशी करून हात उबारता ती हांगा तर तो हात दाखयला अशें केलें की तें ओपन जाता. तुका कसलें विचारचें विचार की तो उलयतल्याक लिंक वता तो डिट्रॅक्ट जाता कडेन परत लिंकार यो सरी समर्थांगेलो तो फ्लो आसा न्ही तो खंय की अडकळटा मध्य ताका हें येता. तेमी तसलें सगळें साधकान टाळका. आनी आयकत आसतना मुख्य कल खातीर आमी येता ती तरी मगल स्वभावांत तूं बदल घडोवच्याक हांव आयलां. उलयतल्याक स्वभाव बदलच्या हांव येयनी. उलयतल्याक दोश सोदून काडच्याक उलयतल्याक परिक्षा घेवच्याक हांव येयनी. कोणागेल परिक्षा घेवच्याक मगल तितलें शिक्षण आसका मगल तितलें क्वॉलिफिकेशन्स आसका परिक्षा घेवच्याक परिक्षक सुद्दां तितलोच क्वॉलिफायड आसका. जर हांव ना म्हाका कसलो अधिकार ना तागेल परिक्षा घेवची. तो एक विंगड पॉयंट सांगता आसतलो म्हणून आमगेले हे सद्गुरू सांगताले की तुमी खंय हाका सभेक येतना आयकूनच्या येतना तुमगेली बुद्धी आसा न्ही ती चप्पल दवरतात थंय दवरून येत मनान आयकयात पयलें मनान आयकल की तें नोट जाता. आनी कड्डेरी वत्तन सुद्दां हांकां थंय अरे कितें दिसान पळयली तुगेली चल्ली कशी आसा तुगेले बामण कशें आसा अशें विचारचे पेक्षा ताजेच विचार घोळयत घार वचत आनी ताजें चिंतन मनन करात रवंत करात. किंवा त्या वेळार सगळें जायना पळय त्या वक्त्याक गांठून विचारात हें हाजो अर्थ तुजे परत सांगतात वे किंवा ताजें मर्म सांगतात वे कळ्ळें. पूण तुमी सांगल्या म्हळ्यार ताजें खरेंच म्हत्व आसतलें. म्हाका समज ताजें म्हत्व कळ्ळी तुमी सांगिल्लें तें परत म्हाका सांगतात वे गोमटे करून विचारका. असली श्रोत्यागल भुमिका आसका कळ्ळें. नाजाल्यार कळ्ळें जाता तेमी ती श्रवण साधन जायना पळय
थोडो काळ पण एकांतान बैसून चिंतन आणि भगवंताला स्मरण करका. प्रवचनान नेमके आमी कल्ल आयकले आणि तें आमकां आचरणांत हाडूं जायत वे हाच विचार करता. विवेक म्हळ्यार कहलें की योग्य विचार म्हळ्यार कहलें जें आमी आयकलें तें आमकां आचरणीय आसकी ना की फालतू आशिल्लें. खंयचें फोलपट सोंड दिवंक ताणी सार आनी असार इवन हातूंत शब्द मस्त आसता ती जाल्यार तांगेले भाव आर्थू गूढ आर्थू मर्म तें घेवंक. आणि वक्त्यान सुद्दां प्रत्येक वेळ ताजी मर्म सांगतना म्हळ्यार तें तांणी घेवंकच का. तें समलक्षान आनी तें काणया रुपान सांगलें समलक्षांत राखता. तेमी गाय जशी रवंथ करतकी तशी श्रोत्याने आपणें श्रवण केलें ज्ञान आत्मसात करूं पळोवंक. म्हळ्यार परत मनांत हाडून ताजेर विचार करचो. समज हें कशें आपण कशें आचरण करचें, हांव तशी वागता वेळ वागना जाल्यार हांव कशी सुदार येद म्हाका स्वताक. एकदम सुदारूं जायना जाल्यार शनय हगूर हांव कशी सुदार येद. ताचे खातीर मगल विचार सरणी सुदारका. तर विचार सरणी सुदारचे खातीर मगल विचारांक खंयच्या डायरेक्शनांत हांवें हें करका. माळये जेवू ते नेले तेवू ते निवांतच गेले, ऐशा पाणिया जैसे होवावेजी म्हणून संत ज्ञानेश्वर सांगतात. माळी आसतना तो न्हंय कशी पाट काडता खंय पाट काण शेतान ते उदक हाडटा. पण ते माळ्याने खंयच्या झाडाक ते पाट काण उदक दिल की थंय ते उदक नळीत वता. तशी देवाल नांव घेवन जर आमी ताजेर रवंथ केलें तरी आप्यापीची आमकां जाय तशी मार्ग मेळत वता देवाल प्रार्थना केले रे. आनी आपोआप आत्मसात जाता. जो मनुष्य आपणागेले प्रयत्नांनी अनेक मनुष्य तयार करता असली म्हळ्यार जो वक्त जाता आनी तांकां सगळ्यांक सांबाळ घेवन आपणाचे शहाणे करून सोडावे इतर जन सकळ जन म्हणून तांगेले एक संप्रदायांत आमगेल्या हेच समर्थ संप्रदायाची शिकवण आसा. आमकां जे काही थोडे कळ्ळें तें जितलें कळ्ळें तितलें आमी जर दुसऱ्यांक सांगचो प्रयत्न केलो आमगेलें घट्टी जाता आनी दुसऱ्यांकय ताजें शहाणे करून सोडावे सकळ जन तांकांय ताजो लाभ जावंक. तांगेले प्रवृत्ती तांगेले विचारसरणी बदलका तांणी स्वताक बदलच्याक सुरू करका. तांकां श्री समर्थ ही पदवी माग्ग नासतना मेळटा. श्री समर्थ ही पदवी श्री रामदास स्वाम्यांक आशिल्ली. ती पदवी तांणी श्री रामान तांकां ती पदवी दिली. पण तांणी सांगलें म्हाका ती पदवी बिदवी नाका. कितलें निरीच्छपणां. ते म्हणटा ती हो रामदास मगलो इतलें फक्त म्हणा ती म्हाका तुमगे समर्थ पदवी नाका. जय जय रघुवीर समर्थ, जय जय रघुवीर समर्थ. मगल रघुवीर समर्थ ताका जय हो तशी. पण हो जो वक्त आसा ताणें मनुष्य घडोवचें हें ताका ध्येय आसता. धार्मीक कार्यकर्त्यांक जिवनाचें तें ध्येयच आसता. कळ्ळें. आतां कार्यक्रम आत्ताच काळांत जे कार्यक्रम आयोजीत करतात न्ही आतां खंय की हांव आज पेपरांत आयकलें तें नाटक बिटक चालू खंयची हांतू पुणेंत न्ही इतलें धगू खंय एसी चलना, एसी सुद्दां चलना तरी करमणूक न्ही शिजवणूक जाली. शिजवणूक म्हळ्यार शिजून गेले वर जालें खंय ते मेळून सगळे जाण हें जालें त्रस्त जालें सगळे जाण. तांगें लक्ष कशें आसतलें तें मुखार चल्ल्यान तें घाण सगळे कडेन कसली वेवस्था ना कले रेस्ट रूम्स समज हें ना ती असले नमने दुर्दशा. तावळ इतले 500 रुपया तिकीट काण वचुलेले कल्ल करतली ती असली हे नंतर बंद पडटा ती. हे सादे कार्यक्रम जाले. अध्यात्माच्या हक्क तरी जर कोणें आयोजीत केल्ले आतां भागवत पारायण आसता हें आसता तावळ पयलें आयिल्ल्यांगे सोय पळोवंक. पयली सोय कशी पळोवची की फॅन बीन सगळें चालू आसत की ना तें पळोवंक किंवा खंयच्यान हव येता की ना तें पळोवंक. जाय जाल्यार कसलेंय एक सम दवरका. तांकां बैसूक समज आसकी ना कोणाक तोगू बैसूं जायना खुर्च्यांची वेवस्था आसकी ना. मुख्य म्हळ्यार मस्तपणे सांज जाली की मच्छर चाबता ते मच्छर चाबन आशी कल्लें तुमी हें मारल्यां की ना हिट्ट म्हणा हें म्हणा नाल्यार नाका जाल्यार रोग घेवन वचचे मग तेमी तशी नाका. आनी ते चाबले की थंयच लक्ष वत न्ही खरपून घेवच्यान तूं तेमी ती कार्यक्रम आयोजीत करतले न्ही श्रोत्यांक श्रवण करतना डास बीस चाबनात मग
हाजी काळजी घेवंका. वयस्कर जे श्रोते असतात सिनियर सिटीजन्स तांकां सोयीच वेवस्था करका. म्हळ्यार देहबुद्धी जागी जाल्यार तांकां पटकन उठान वचून येवच्या जावंका, तसले कडेन बसोवंका. कडेरी श्रवणां येतना बाकीच्यांक त्रासदायक ठरतले अशी कसले घेवन येवच्याक घेवन आयल्यार तसले श्रोत्यांक सभागृहांत प्रवेश दिवं नये. पयलें सांगता. थोडे जाण सुणी घेवन येतात. ते सुणी मद्देंची भोव 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 करून ताका बेजार आयले कितें भोव भोव करता. चेडवां घेवन येतात. चेडवांक ठीक आसत, चेडवाक पळोवनच्या कोणें ना पण ती आयकूनची आवड आसत. आनी सान्न चेडवांक असले कथा किर्तन हें केल्यार तांकां संस्कार बरे जातात ते वय. पण अगदी सान्न चेडवांक कळना. हां, हे न्हिदल्यार बरें आसत, ना जाल्यार ती रडत पडटात. आनी ताजे इतलें हें जाता, गोंधळ जाता अक्षरशा. मागीर कल्ल्या बाही रडटात. तर ती एक एक फावट त्यो बायलो वचून मदें बसतात, नाल्यार मुखार बसतात चेडा घेवन. आनी ती चेडवां रडू लावतात. तांकां भूक लागिल्ली आसता, बेजार आयिल्ली आसता, न्हीद आयिल्ली आसता. कडेन मदेंच उठान वचें किंवां त्या वक्त्यान उलयतल्यान राबून कल्या ती रडता. आमगेले एक फावट स्वामीजीन विचारलें, कल्या रडता ती? भूक लागल्या काय ना, तिका न्हीद आयल्या म्हण. अशी किंवा बाजू किंवा मागशी बसतात न्ही, पटकन उठावचें आनी वचचें, कोणाक सांगका लागून न्ही. किंवा तांगें कलीपणी वेवस्था म्हळ्यार तुमकांची समज श्रवण तुमगेले लाभ जाता न्ही तशी. तर तसलें हें करूं नये. आतां हें आमी श्रोत्याल अवलक्षण कशी हें करचें तें आमी वाचच्या. श्रीराम दशक 18 समास 10. श्रीराम कोणी एका कार्याचा साक्षेप काहीतरी घडे विक्षेप. विक्षेप म्हळ्यार कलें खंयचे कार्याचो उद्योग करूं लागलो की कलेपणी विघ्न आड येता, विक्षेप म्हणटात ताका. जाल्यार काळ केन्ना अनुकूल आसता की त्या वेळा आपोआप समज जायत वता. कळ्ळें. काळ साहे ते आपे आप होत जाते. श्रीराम कार्यभाग होत चालिला तेणे प्राणी शौक झाला. हांगा शौक न्ही, शौक. शौक म्हळ्यार कलें उमेद आयली. कार्यभाग समज जातस, सगळी वेवस्था समज म्हणना पडे आयकतल्यांक आनी आयकयतल्यांक दोग जाणांक एक नमने उमेद येता. विचारही सुचो लागला दिवसे दिवस. समज एक ताणता जाता, एकाग्र जाता मन, आनी उलयतल्याकय जाता, आयकतल्याकय जाता. अशी ती सब आसता. विचारही सुचो लागला दिवसे दिवस. कोणी एक प्राणी जन्मास येतो, काहीतरी काळ साहे होतो, दुःखा उपरी सुख देतो देव कृपाळूपणे. श्रीराम म्हळ्यार कळ्ळें, जो खंयचोय मनीस जो जन्म येता कायम सुख कायम अनुकूलची काळ आसता अशें सांगूं जायना. केन्ना केन्ना मस्त पण प्रतिकूल आसता. हां, सुख जवा पाडे दुःख पर्वताये वडे. कळ्ळें. मागीर ताचो भार जास्त आसता त्या दुःखाचो. तुमकां तसो आमी च्या आनी केल्यार तातूंत च्या गाळना पण जो च्या व्हरता ताका वजन कमी, त्या पाल्ल्याकच वजन जास्त आसता. तशी जे उडोवन सारकें आसा ताचें वजनच जास्त आसता, दुःख जास्त आसता. जाल्यार भिवू नाका ती. समर्थ सांगतात, कोणी एक प्राणी जन्मास येतो, काहीतरी काळ साय होतो, दुःखा उपरी सुख देतो देव कृपाळूपणे. लक्षात दवरात, सुख दुःख हे सर्कलशें आसता. सुख जालें की दुःख येता, दुःख जालें की सुख येता. तेमी दुःख आयल्यार भिवू नाका ती. रात्री कायम वरना, रात्री कायम वरना. सुख येताच देव दिता कृपाळूपणे. अवघाची काळ जरी सजे तरी अवघेची होते राजे. सगळं काळ अनुकूल असल्यार प्रत्येक जण रायू जावन बसतलशील मग तर जातवें जायना. काही सजे काही न सजे ऐसे आहे. सजे म्हळ्यार हांगा अनुकूल अशें. इहलोक अथवा परलोक साधता कोणी एक विवेक. अद्भुत होय स्वाभाविक देणे ईश्वराचे. म्हळ्यार कळ्ळें, इहलोक किंवा परलोक हातूंत खंयचे विवेकान साध्य करून घेतना सहज त्या कसलेपणी आमकां बरो अनुभव येता. आपोआप आमी वागता आसतना हें लक्षांत दवरून विवेकान आमी जर वागलीं, सूख आसत परत दुःख येवचें आसत. त्या खातीर हांव एक हें केल्लें, एक कल म्हणटात ताका स्लोगन मनांत तूं कोरून दवरचें, दीस टू शॅल पास. कळ्ळें, दीस टू शॅल पास. हेवेय दिवस वतले, मस्त सुखाच दिवस आसत.
स्टील वी आर ऑन द ग्राउंड बिकॉज दीस टू शॅल पास. मस्त दुःखाचे दिवस असत दीस टू शॅल पास. बर दिवस येतना कोणाकय बरे आनंद जन्म येवंक जाल्यार त्या वेदनेंतल्यानूच वचका लागता. ना जाल्यार जे दत्तक घेतील चेडा बद्दल इतली माय या ना आवसुक ते स्वता पोट्टा उजल वेदनेंतल्यान जे भायर येयले आसता तितले खास औरस पुत्र म्हणटात ताका. तें जें प्रेम आसा तें कलकी औरच आसता, औरस पुत्रागल प्रेम. तशी तें जें सुख दुःखांतल्यान येता ताजे देणे ईश्वराचे. इहलोक परलोक साधता कोणी एक विवेक, अद्भुत होय स्वाभाविक देणे ईश्वराचे. हे आमी सहज सुख दुःख गमते करून पार पाडयत वतात. अंगवळ न्ही पडत आमगेल्या. आमी सहज हगूर हगूर प्रॉब्लेम सॉल्व करतच मुखार वतात नाम घेतची. हे सुद्दां देणे ईश्वराचे. देवाल कृप लागता हे साध्य जावच्याक. ऐकिल्या विण कळले, शिकविल्या विण शहाणपण आले. देखिले न ऐकिले भूमंडळी श्रीराम. कले ऐकल शिवाय आपोआपी कळले अशी जायना. शिकय नसतना शहाणपण याना. आणि शिकून घेना जाल्यार सुद्दां शहाणपण याना. येतवे देखिले ना ऐकले भूमंडळी. हांव तरी आयकना बा समज सांगतात. कोणें शिकयल शिवायची म्हाका कळ्ळें आपोआपची किंवा कल्ले आयकनीची आपोआपी कळ्ळें कान्नारी पण न्ही. तरी की म्हाका पयलें उपजतच आवसूल पोट्टांत थावन येतना कोणें शिकून येतवे म्हणटात. कोणें म्हणलें यो म्हाका हें कळना गो. होड ना आत्तां शीक. कोणें आवसूल पोटांत थावन येतना शिकून येतात वे. आनी तशी शिकून आयल्यार मस्त पण तांगेलो अभिमन्यू जाता. चक्रव्यूहान पडची कशें कळटा, भायर येवचें कळना थंय मरून वता तो. तशें जाता. आमी तशें नाका. सकळ काही ऐकता कळे. कळता कळता ऐकून जायना पण कल जाता कळ्ळें. कळता कळता वृत्ती निवळे, नेमस्त मनामध्ये आकळे सारासार. अथांगा समजचे आणि उमजचे. कळ्ळें, आयकलें, कळ्ळेशें दिसलें. कळना पण कल जाता आमी ताजेर चरविचरवण करतात. आयदर ग्रूप डिस्कशन करका नाल्यार एकल्यानय बसून ताजेर रवंथ करका. तावळी आनी चिके चिके ताजे पैलू कळच्या लागतात. तांतुले कल्ले कळना हें आमकां कळच्या लागता. मुख्य म्हळ्यार कल्ले आमकां कळनी हें कळच्याक सुद्दां अभ्यास करका लागता. अभ्यासू करना तिल्यांक कसले प्रश्न आसनात. कसले प्रश्न आसनात. पण अभ्यास केलेल्यांक ताजे आचरण करूं लागिल्ल्यांक अनेक ताजेरी हें येता कल्लें बाद येता. ती मस्तपण कले कळना. हांगा कशें करता म्हूण कळना, थंय कशें करता म्हूण कळना. तावळी ते उलयतले फट्ट आशिल्ले ना. तितलो विश्वास आमी दवरका, श्रद्धा दवरका आनी तांकां दुसरो दिवस येवन विचारका पळय हांव तूं सांगिल्लें तशी वागली जाल्यार तूं सांगिल्लो तो अनुभव समर्थान म्हळें म्हाका येनी बा. कशें तें कल्या येनी कल खंय हांव कमी पडली. हें कमी हांव खंय कमी पळिवे हें कबूल करच्याक तांकां कसलेंय कमी पडना. आमी सुदारका जाल्यार आमी स्वताल्याक सानीवपण म्हणटात ताका. सानीवपण घेवंका. कळ्ळें. कळ्ळें म्हळ्यार आमकां थेंबूट जावचें. इत्याक थेंबूट जावचें. बुडता सागरची जाला, सागरांत बुडचें परब्रह्माच्या सागरांत. तेमित आमकां तो सागरांत थेंब जावचें. सान जावचें आमकां. तर श्रवण म्हणजे आतां सकळ काही ऐकता कळे. कळता कळता कल जाता सुमार इतले एक एक हगूर हगूर कळच्या लागता. कळे अरे भाई हें सांगिल्लें बरोबर जालें, दुसरें सांगिल्लें बरोबर जालें म्हण आपण विश्वास येता. विश्वासान करतात. मागीर परत आनी करतना आनी कळच्या लागलें. एक फावट कळनी जाल्यार आमी त्या वक्त्याक दोश दिनात. आमकां इमिजिएटली दिसता कळ्ळें म्हळ्यार थंय श्रद्धा उत्पन्न जाल्या. आमगेलें खंय की वागतना चुकल्या म्हणून आमकां रिजल्ट समो मेळ्ळी म्हणून आमी धैर्यान तांकां वचून नम्रपणान विचारतात की ही बाब मात्र म्हाका समो कळनी परत सांगात म्हळ्यार खंय चुकलें. तावळ तें तूं कशें केलें कल केलें समो दाखयतात. मागीर नेक्स्ट टायम तें सुदारता. ताज्यान तें श्रद्ध जाता, ताज्यान निश्ठ जाता. आनी तशी वागता वचना पळय एक आपापीच अशी हें जाता न्ही वळणान वचून की तें समो कळच्या लागता. म्हळ्यार हें कळ्ळ्या हें नकळत आमकां कळटा. नकळत कळचें म्हळ्यार सहज समाधी. नकळत कळचें म्हळ्यार ताका उमजचें म्हणटात. उमजचें म्हळ्यार समो कळ्ळें, उमज आयली तशी. आतां आवसू ही कळका. आवस कळका केन्ना कळटा
आवसूगल इतले महात्म्य असं आणि आवसूल इतले ऋण असं की आवस म्हळ्यार कल्ले हें कळच्याक स्वता आवस जावंका आतां हांकां दादलो मनीस सुद्दां आवस जावचे शकतात जरी तांणी जन्म दिनी एकेकांगेर आवस मरता तर बापूस त्या चेडवांगेर सम काळजी घेता अगदी आवसूल बारीची पण ज्या वेदनेंतल्यान आवस सुख एक चलये चेडाक आवस केन्ना कळटा ती स्वता आवस जाता वळी तो सर तिक्कल दिसता ही म्हाका एक सम खावच्या घालता बा ही म्हाका एक सम स्कुला व्हरून घालता ही म्हाका फान ती करतली कॅस वळयतली अम्मा आणि म्हाका खावयतली अम्मा म्हाका गौज घालतली अम्मा म्हाका धपाट घालतली अम्मा म्हाका ताणून स्कुलान बसयतली अम्मा म्हाका अभ्यास करतली अभ्यास घेतली अम्मा म्हाका मल्ल्याथान काम करून घेतली म्हाका शिस्त लायतली ती अम्मा एक सम गौज घालतली ती अम्मा हांगा वचूं नाका थंय वचूं नाका हें करूं नाका तें करूं नाका कशी गलीज करून दवरल्या पळय सम आड्डावण काडी सम करून दवरूंक कळना तुका हाय बामणाल घाल वचना पडकल करतली अशी ती आवस म्हणटा आमकां खूब येता कसली ही सम उल्लेनाची कल्ल्या अशी करता पण दुसरे कोणे आपणा चेडा उलयल्यार ही वाघिणीशी मुखार येता ती प्रोटेक्ट करच्या तें आई तत्व तशी हांगा तें कळत जेन्ना न्ही तावळ जे थोडे थोडके कळना तें सुद्दां केन्ना सम कळटा तें आंगवळणी पडटा आनी तें आमकां उमजच्या लागता तावळ आमकां उमजल्या हाजी सुद्दां मगल मीपणाच कमी जाता तें म्हाका हें कळ्ळ्या तें सुद्दां आमकां ताजी जाणीव जायना पण तें कळटा त्या वेळार तें सम कळटा म्हळ्यार जेन्ना तें वळटा त्या वेळार तें सम कळटा पयलीं कळचें खंयचें अशी आयकलेलें शेवटी कळचें खंयचें वळना पण जें कळटा तें उमजचें तें खरें कळचें तशी जावंका तर तांणी सांगल्या की सकळ काही ऐकता कळे कळता कळता वृत्ती निवळे नेमस्त मनामध्ये आकळे आकलन जाता मनांतून सार खंयचें असार खंयचें फोलपट असते कान उडोवंका तें नुस्तें शब्द आसती जाल्यार सार श्रीखंडान तूं चक्क मस्त आसता केशर थोडी आसता साखर चिकी जास्त आसता पण केशर अगदी थोडी आसता त्या श्रीखंडाक श्रीखंड म्हणटा तीच केशरी न्ही केसर घालेली न्ही तशी मर्म थोडे आसता जाल्यार तें मर्म याळा पिट्टीशी हाजी याळाची जायफळा पिट्टीशी नाल्यार केसरी बारी तांचे जे घमघमाटू तांचो रंग आसता तो एक विंगड तशी जेन्ना आमकां समज ताजें मर्म कळटा न्ही त्या वेळार आमकां सार खंयचें असार खंयचें तें कळटा नेमस्त मनामध्ये आकळे नक्की हें कल्लें आसा नक्की ताजें मर्म आकलन जाता सार असार आज श्रवण म्हळ्यार कल्लें श्रवण म्हणजे ऐकावे मनन म्हळ्यार कल्लें मनन म्हणजे मनी धरावे कितें गोमटें करून सांगलें पळय तांणी सोप्पें करून सांगलें येणे उपाये स्वभावे त्रैलोक्य चाले म्हणजे जे कोणे आयकतात की तें जर मनापासून आयकलें आणि मनापासून मनासाठी केलं तरी सगळं मेळटा मनापासून आणि मनाचे अवस्थेत सुधारचे खातीर आमगेलें मन बदलचे खातीर मन बरें जावचे खातीर जर मनाक बरबरे अनुभव येवंका ती कळका अध्यात्माचे ग्रास्पिंग जावंका उमजचें म्हळ्यार टू ग्रास्प उमजचें म्हळ्यार ग्रास्प जावंका आमकां अंगवळणी पडका वळण पडका पडिले वळण इंद्रिया सकळे तुकोबा महाराज म्हणटा ती पडिले वळण इंद्रिया सकळे इंद्रियांक ताजें वळण पडका आयकलेल्याचें शिस्तींत वागचें वळणच जावंका कोणाक सांगका लागून हें नित्य तशी तर तें वळण कडेन तें पिढ्यान पिढ्या येता आतां हांव चेडूं आशिल्ली हांव आवस जाली हांव मगल चेडवां शिकयता ती आवस जाली ती तांगेल चेडवां शिकयता अशी करून ती गुरू परंपरा आवस एक पयली गुरू तशी त्या वक्त्यान जें सांगिल्लें आसा त्या श्रोत्यांक शहाणे करून सोडावे सकळ जन येणे उपाये स्वभावे त्रैलोक्य चाले अशी करून एक जनरेशनांतल्यान दुसऱ्या जनरेशनांत हें ज्ञान पर्कोलेट जाता जाल्यार असले हाका कली येता विक्षेप येतात म्हळ्यार विघ्न येतात पण श्रवणा आड विक्षेप येती नाना जिनस सांगो किती सावध असता प्रत्यय येती सकळ काही श्रवणी लोक बैसले
बोलता बोलता एकाग्र झाले, त्या उपरी जे नूतन आले ते एकाग्र नव्हे ती. मला सगळे एक सांगत या ना ती आता सिनेमा वचूल्यात सुद्धा मग थोडे जण तांगेल सीट्स असतात न्ही, थोडे जाण पहिले तिकीट काढल्या नव्हे म्हणून तांगेल मध्येची सीट घेऊन दवरलेली असता ती. पण तिकीट असत नव्हे म्हणून आराम येवचे काळोख जालेलो असता. तो एक बॅटरी घेवन सीट दाखोवच्याक आमी पळयतले पहिले येवन कॉर्नराक बसल्यान ती ते येवन येवन हां इधर बैठो ते सगळ्यांक आमकां दांटून वता ती, पांय मस्तून वता ती चपलांनी कॅप येतात न्ही तशें जाल्यार आनी डिट्रॅक्ट जाता. तशी श्रवण भक्तीन सुद्धा अध्यात्माच्यान तरी असले केन्नाय विघ्न हाडू दिवं नये की सगळ्यांनी एक वेळेक येवंका आणि शक्यतो बागलं बंद करून घेवंकात नंतर. पण तशी सुद्धा करू जायना अध्यात्माच्यान. हां तरी श्रवणी लोक बैसले, बोलता बोलता एकाग्र झाले, त्या उपरी जे नूतन आले ते एकाग्र नव्हे ती. पण नंतर आयिल्लो ते आयिल्लेच कल्ले असतात गो तसं. कित लोक असत पळया हागल व्याख्यानक अया चारी लोक वे हें कल आयकूनचे हें शिवांगी गेले मी वेचन नित्याचेंचेच बेजारू चारी लोक येतात पळय हें कल आयकूनचे कल गरज असं अशी कल्ली गरज असं हें कोणागेल आंग वळणी पडल्या पळय, कोणा उमजल्या, कोणाक आत्ता थंय आयकलेल ग्रास्प जाल्या तांकां कळटा ताजी गरज. शेवटा पर्यंत कल्ल्या वचका अर्दार सोडून दिल्या उपयोग ना न्ही, अर्दार थंय वचुली. हां आत्ता दुकान उघडचें आमकां सगळें मेळटा तावळी आमी अजुनी दुकान बंद आसा म्हणून आमी धांवन परत आयली आमी मेळत वेखले मेळना आमकां रेशन मेळना. तशी त्या उपरी जे नूतन आले ते एकाग्र नव्हे ती. आईल ते वक्त्या गेली आणि बाकीचे कोण कोण म्हळ्यार कुतूहल म्हूण येता ती थोडे लोक कल्लेस पळोवन सोडया म्हणून पळोवन सोडचके. मनुष्य बाहेर हिंडोन आले, नाना प्रकारीचे ऐकिले. मस्तकडे बाहेर गावचे उद्दा पिवन येयले असतात हे श्रोते सुद्धा. मस्तकडचे आयकूनचे खंयचेय सिरियसली आयकूनचे ना आणि ताजेरी विचार विनिमय सुद्धा करचे ना. खंयचेय समग्रास्प जाल्लेलं आसना, समग्रास्प जाल्लेलं आसना. हां अर्धवट आयकूनचे आणि गैरसमज करून घेवचे आणि कडे त्या वक्त्याकच नाव दवरची तांणी समज सांगनी तांणी अशें करनी तांणी तशें करनी कळ्ळें. दीस इज व्हेरी बॅड म्हळ्यार दुसऱ्यांकय त्रास दिवंक तुमी. मनुष्य बाहेर हिंडोन आले, नाना प्रकारीचे ऐकिले, उदंड गलबलू लागले उगे असे ना, गप्पय बैसना कर हां कल्लेपणी तागेले हें आसता चुळबुळ आंगातय. हां तरी प्रसंग पाहोन चलती ऐसे लोक थोडे असती. श्रवणी नाना विक्षेप होती ते हे ऐका. आता थोडे जाण सिरियसली आयकूनच्या बसतात ती तरी की तांकां कल्लीपणी विघ्न येतात. ती कली विघ्न येता ती तर श्रवणी बैसले ऐकाया, अडो लागली से काया, येती कडकडा जांभया निद्रा भरे. थांग ते चिकेची ह्युमरस करू पळयता ती मस्त सिरियस जाल्या म्हणून आयकूनच्या बसल्या ती जाल्यार मदेंची केन्ना डुलकी लागली. आज म्हाका कल दुर्बुद्धी जाली की मगल घार एक कामाची येता ती खावंक की काणी सांगू बसली. हां ती म्हाका पळयता 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 तिगल दोळे अशी मिटले आणि अशी करून पळली. ते हांनी सांगिल्लें समर्थांनीच वर्णन केलें. कीर्तन चाल आशिल्ली तावळी एक ब्रह्मवीण वाजोवच्या बशीन ताल्ल्यागीच एक श्रोत बशिल्ले. ताणें डुलकी घेतिल्ली पेटाक तो त्या ब्रह्मविणेचेर पोवन ते ब्रह्मवीण हातांतल्यान सुट्टून पडली कुडकी जाली दोनी. तशी जाता तसले सुरेश श्रवणी बशिल्ली आसता ती. श्रवणी बैसले ऐकाया, अडो लागली से काया, येती कडकडा जांभया निद्रा भरे. नाना हा मुखार बैसता लोकांक दाखोवच्या हांवें तोगू बसता म्हणून. पण तुका जास्ती वेळ बैसू जायना जाल्यार खुर्चीर सम बैस न्ही, तेवे बैसनाची. बैसले सुचित करून या मना, परी ते मनची ऐकेना, मागे होते ऐकिले नाना तेची धरुनी बैसले. म्हळ्यार कळ्ळें की ह्याच विशयाचेर मागशी त्या मनशान तशी सांगिल्यात हो अशी सांगता खंयचें खरें. तावळीच कंपेर करता बसचें. अरे हो पर्स्पेक्टीव सम आयकून घे ते ताणें सांगिल्लें तागल जागेर ताणें तें पळयलें. आतां ब्रह्म पळोवचें म्हळ्यार तशी पळोवच्याक जायना आमी तांत एक जावंक. तर जे पळयलें हांव पळयलें म्हणटा ती ते विंगड एंगलांतल्यान पळयता ती आनी ती अखंड वस्तू आसना. कोणाकय अखंड वस्तू पळोवच्याक जायना, अनुभवा येना अनलेस तुमीची ती वस्तू जावंका.
त्यावेळे मात्र तुमकां कळटा ते कितले विंगड विंगड एंगलान डिस्कस केले तरी ते मेळना. सो तितले एक आमी मनात तयारी दवरका. केन्नाय आयकतना कंपेर करचे ना. कड्डेरी घार बैसून वचून तान्ने तशें म्हळेलें, हान्न अशें म्हळेलें, मागीर तांतू खरेंच दोन्ही विंगड पॉयंट्स असल्यार यू कॅन हॅव डिस्कशन आनी ते सॉल्व करूं जाता आपणेच मनांत. अरे हो एक पैलू मेळ्ळो, तो एक पैलू मेळ्ळो, दीस इज अनदर पर्स्पेक्टीव. इतलो हड्ड हाका, इतलो हड्ड परमात्म्यागेले कितले गुण, हान्न एक गुण सांगलो, तान्ने एक गुण सांगलो, तान्ने तिसरो गुण सांगलो, आनी एकल्यान चवथो सांगलो, सगळें मेळ्ळें एक वस्तू जाता न्ही, वय की ना. हे त्या दिवसू हांजे सांगिल्ली तशी तुमकां कळ्ळें. ड्रॉइंगाक क्लास आसता न्ही, ते स्टील ड्रॉइंग म्हण आसता, म्हळ्यार कळ्ळें एक हें दवरता ती पर्स्पेक्टीव, अशी वस्तू दवरतात गुंटीची, फ्लावर वाज म्हणा की कसलें फ्रुट्सांचें बोल, नाना नमन्या फ्रुट्स, आनी 4-5 जाण अशी रावंड टेबलशें मदें तें दवरलेलें आसता. विंगड एंगलान स्टुडंट्स बशिल्ले आसतात. एक पेपर, स्केच पेन ताणें स्केच काडचें, आनी तो टिचर आसा ताका बरोबर गोत आसता. तर ते कशें काडलें म्हूण पळोवच्याक तो प्रत्येक काडटल्यांगेर जागेर वचून पळयता. हां बरोबर, म्हळ्यार तागल जाग्यार वचून तें कशें दिसता तशीच ताणें काडलें की ना हें पळोवचें आसता. हो ए जाग्यार बशिल्लो बी जाग्यार बशिल्ल्या ड्रॉइंग केन्नाय काडचें शक्य ना. कळ्ळें, म्हळ्यार ताका तें दिसनाची, ताका तागल जाग्यार थंय जें दिसता तेंच तो काडटा. तशी हें परब्रह्म जें आसा जे ताजी स्टडी करतात, विंगड विंगड एंगल्स आसतात ताजे, प्रत्येकाक विंगड एंगल कळटा. तेमी कोणाक कोणाकय कमी लेखचें ना. ऑन द कॉन्ट्री आम खुशी जावंक अरे भाई अशी सुद्दां आसलें. कड्डेरी हुशार जर टीचर आसल्यार तो सांगता हें म्हणल्यार दियाती तुमगेलें आनी टेबल नंबर बरेयाती, चॅर नंबर, आत्तां तुमी एक एक शिफ्ट करा तशी, कळ्ळें, विंगड तुमगेलो जाग बदलात, आत्तां काडात, मागीर तें विंगड ड्रॉइंग येता. तशी कोर न्हू, एकच ती वस्तू तावळ तें सांगता ती आत्तां लागीं येती, हें धराती, हें पळयात, ही वस्तू अखंड अशीच. आतां समज ज्ञान जाता न्हय, तेमी ताजे पयलेंची आमी आयकूनच्या म्हूण वतात न्ही, आनी म्हाका शितांनी हें सांगिल्लें, त्या मनशान तें सांगिल्लें, त्या साधून कलकी सांगिल्लें, हो कलकी सांगता बा अशी कोर न्हू, मनाची ऐकेना. हां अगदी श्रवण भक्ती करूं बसता ती जाल्यार म्हाकशीच कंपेर करता बसतात. मागे होते ऐकिले नाना तेच धरून बैसली. तेमी ती नेवर कंपेर. तत्पर केले शरीर परी मनामध्ये आणिक विचार, कल्पना कल्पी तो विस्तार किती म्हणून सांगाव. एक विचार आयलो ताक फालतू विचार आयला ताक थापून घालका, ताक चिक्के जरी प्रेरण दिली न्ही, ते सिग्नल आल्यार भीक मागतात न्ही, तुमी नुस्तें पर्स अशी ती आयली की आमी पर्स अशी करून धरतात, तांकां दिसता पर्स उगोवन तांकां पण दितले, ताल्ल्या पळयतात, तांचल्या पळयल भितरी ते आमकां फाटीक लागतात अशें हें करून दी दी म्हूण अशें करतात. तावळे बेटर निग्लेक्ट देम, तांकां प्रेरण दिवची ना, नाल्यार फुल्ल पगार आमगेलो तशी भीक माग घालच्यानूच वतलो. तसो वेव्हार सुद्दां कळका. तशी हांगा कशें आसका, नेवर कंपेर. तत्पर केले शरीर परी मनामध्ये आणीक विचार, नाना नमने विचार आयले रे, ताजेर विचारांचेर विचार करचे ना. विचार येता ती वतात, तांकां निग्लेक्ट केलें न्ही, मनाचें हें मेंदूच काम आसता. विचार येता ती वतात, येता ती वतात, मनाचें काम आसा, येता ती वतात. तांकां वचूं दिवचें. तें पळयत अरे हांव खंयच्यान विचार आयलो, मागीर कल जातलें अशें, मागीर हांगा तुमगेलें लक्ष गेलें न्ही, उपयोग ना. तेमी ती कल जावंका कशी बसका. तत्पर केले शरीर परी मनामध्ये आणीक विचार, कल्पना कल्पी तो विस्तार किती म्हणून सांगावा. एक कल्पना ताका जर प्रेरणा दिली, एक विचार आयिल्लो ताची कल्पनेन येवन सगळे आमी खंय बसल्यान हेंची विसरून वतात. कडेन अरे जाल्ले वे किर्तन अशी, किर्तन जाला शेवट किर्तन गोड करा म्हूण तें येता. कीर्तन जालें सुद्दां हांव कलें आयकनीची म्हूण नंतर पश्चाताप पावन कल्लें जालें, गाडी छूट गई. तशी उपयोग ना. तेमी ती जे काही श्रवणी पडिले तितुके समजोन विवरले, तरीच काही सार्थक जाले निरूपणी. निरूपणाचें त्या वेळार सार्थक जाता.
हां आता हाक कळटा तो दुश्चित असं वक्त्याक सुद्दां एक एक कळटा दोळ्यान पळयलें कोणा न्हीद आयल्या कोणाक दुश्चित तांणी कळ्ळें जाल्यार निद्रा आळस दुश्चितपण म्हळ्यार फिजिकली प्रेझेंट मेंटली एबसेंट मन उपस्थित ना खंयच मन आयकतलें कशें उपस्थित ना तें विंगड खंय की पावल्या तावळी तसल्यांक कळटा जाल्यार समर्थ सांगता ती मन दिसते की मा धरावे तागल मन धोर न्हू कान्ना गेंड्या दोन हाडू जातवे ते दिसना मन दिसना खंयचे खंय गेल्या त्यामी ते ज्याचे त्याने आवरावे आवरून विवेके भरावे अर्थांतरी हांग आयल्यांक कल्याक हे फालतू विचार नो नॉट नाव चेडवांक म्हणटात पळय हां हांव आतां खेळू वचूं अभ्यासा वेळार नो नॉट नाव बस अभ्यासाक अशी आवरून विवेके भरावे अर्थांतरी अर्थ कलम निरूपणी येऊन बैसला परी तो उदंड जेवून आला बैसताच कासावीस झाला तृषाक्रांत ताका ताण लागली हां कड्डेरी उद्दा काळ्ळे आपणाले असल्यारी नाल्यार कोणाला उद्दा आसकी म्हूण मागून घेतले थंय उद्दा वांटत असतात ते घेतले घळघळा उदंड घेतले आधी उदक आणविले घळघळा उदंड घेतले तेणे मळमळू लागले उठून गेला पोटाक कश्टी जावं खवदळलेले वार जाले उठावन वचुलो गेले करपट ढेकऱ्या गुचक्या देती वारा सरता मोठी फजिती अपान वायू म्हळ्यार मस्त खावन आयले बटाटे शेंगदाणे चड हें खावन आयिल्ले फजितीच फजिती क्षणक्षणा उठोनी जाती लघुशंकेसी रेस्ट रुमांत वचका उठावन वतात दुसऱ्यांकय डिस्टर्बन्स आपणाकय डिस्टर्बन्स दिशेने कासावीस झाला दिशेने म्हळ्यार टॉयलेटा वचका अशी कासावीस जालो तो दडवून घेवचें जायना अवघेची सांडून धाविला निरूपण प्रसंगी निघून गेला अखंड ऐसा दृष्टांती काही अपूर्व आले कले तरी बरो दृष्टांत आयला बा थंय मन शिरकून पडलें अंतःकरण तेथेची राहिले मुखार कल सांगल ते आयकनासतो कोठवरी काय वाचिले काही कळेना निरूपणी येऊन बैसला परत वचून आयले थंय व्यवस्था समना तो विंचुवे फणकाविला तो नंतर परत येऊन बसलो निरूपणी येऊन बैसला ताक विंचवाने नांगी मारली फणकाविला कैसे निरूपण झाला कासावीस पोटामध्ये तिडीक उठली पाठीमध्ये करक भरली करक म्हळ्यारी उसण भरली म्हणतात मी वळकलेली वर जाता तशी चालक चिखल्या पुळी झाली बैसवेना ते म्हणतात न्ही कल्या अवघड जागी दुखणे खंय 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 नाक जालें कडे पुडी जाता ती बैसूक जायना जास्ती वेळ तावळे फजिती कडे पिसोळा चावून पळाला तेणे प्राणी दुश्चित झाला कोणे नेटे गलबला केले तिथेची धावे कोणे भायर कले आवाज जालबा येवकल जालबा थंय म्हण हाक मन एकाग्रच जायना मागीर दुसऱ्यांकय तो दुश्चित करता कल जालें हें जालें करून हां आनी आपणय ताकाय कले मेळना विषयी लोक श्रवणी येती ते बायकांकडेच पाहते चोरटे लोक चोरून जाती पादरक्षा म्हणजे चप्पल थोडे लोक चप्पल चोरूक आयिल्ले असतात थोडे लोक बायलां लागीं पळयता बसतात तांकां कसली श्रवण भक्ती हांगा म्हळ्यार समर्थ खर अशी उलयता ती आमकां चिके वायट दिसच्या पुरो पण हें अजुनूय घडता आमी मध्य वडाळा मठांत वचुलेली हां कलकी खातीर तांकां वेवस्था करण्यात चोख आसता तरी कोण वचून तांणी सांगलें काय ना गो हांगा दवर वचचें पटकन आमी घेवचें जाता न्ही परत ते टोकन घे हें घे खंय खंय वचका थंय दवरली वचुली येतना पळयल्यार मोबायल चप्पल इत्ती केल्या मेळनाच येत कशी अंधेरी थंय परत वचका दादर थावन कशी वचचें बा म्हणून तावळी तांणी सांगलें काय ना गो हांगा तशी आसता कोणाली चप्पल घालून घेवन कोणें वता ती तुका काय खंयची मेळ्ळेली चप्पल तूं घालून घे तुगेल सायजाची आशिल्ली आनी वच हां तुगेल चप्पल कोणकी घालून घेवन वचून शेसता तुवें ती दुसरी आयिल्ली ती दुसरी चप्पल घालतली म्हूण हांवें सादारण म्हगेल सायजाची पळोवन एक चप्पल घालतली पण जाय न्ही सगळे जाण वचूं भायर सरले म्हळ्यार विथ गूड इंटेंशन केन्नाय हांव तशी घालना त्या दिसतीन म्हाका फोर्स केलो घालून घे गो घालून घे म्हण घालून घेतली व 2 पावल सुद्दां वचून ती एकली धांवन आयली पाची तू ती चप्पल चुकून घाल्या ती मगल आसता म्हण गपचूप काडून दवरली कडे खाली पांयान आयली तावळ म्हाका एकलेन कल आयडीच जाली गो तसं सांगली गंमत म्हूण सांगता की असली गर्दीन वचुल्यार एक चप्पल ह्या बाजूक जोडी चप्पल विरुद्ध बाजू दवरतात
म्हळ्यार जोडीची मेळणी म्हणून कोणें चोरना ती. सांगचे तात्पर्य कले थोडे लोक श्रवण भक्ती म्हणून करू येता ती, ते चोरटे लोक चोरून वता ती कले पादरक्षा म्हळ्यार चपलो. थोडे लोक बायलांक पळयता ती. होय नव्हे वाद विवाद तेणे उदंड झाला खेद, सिव्या गाळी अप्रमाद होता चुकला. भायर कले गडबड जाली बा, मारामार जाली, हें जालें. सगळे लोक कल्ल जाले म्हण पळोवन चाक मस्त लोक उठान वचले. कितले डिस्टर्बन्स जाता उलयतल्याक. कोणी निरुपणी बैसती, सावकाश गोष्टी लावती. म्हळ्यार हगूर गप्प मारता बसतात. कल्लो आतां मुखार कल करचेस, जालवे चलये पळोवन वचून वे, म्हणवे तांणी. अरे ही वेळ वे तें उलोवची. आनी एक बाजूक अशें केन्ना जाता गो तसो, तो हरिदास सुद्दां समजना. हरिदास ते रे करी ते पोटासाठी, पोटा खातीर कल्लेपणी रटाळ उलयत असता ती. बहुत जाणते मिळाले, एका पुढे एक बोले, लोकांचे आशय राहिले कोण जाणे. मस्त कळलेलो हुशार लोक म्हणून मेळ्ळे. एकल्याक लेकड्याक मत समजायना. माझे होय तुझे नव्हे, ऐसी अखंड जयास सवय, न्याय नीती सांडून धावे अन्याय पंथे. आपल्या थोरपणासाठी अचा वाचा तोंड पिटी, न्याय नाही ते सेवटी परम अन्याय. एकेकडे अभिमान उठे, दुसरेकडे उदंड पेटे. थोडे जण झगडे मारू कायले असतात कलेकून. ऐसे श्रोते खरे खोटे कोण जाणे. हे परमार्थाचे सभेन तरी चल नक्की ना. राजकारणात सभेन तू हे कायम दिसता, अजूनही दिसता. ते येता ती झगडे मारू कर. आश्चर्य म्हणारी तांगेल जेन्ना सॅलरीचे विषय येत नाही, गप्प सगळेजण एक जातात. म्हणून जाणते विचक्षण, ते आधीच धरिती नेणपण. म्हणजे जेव्हा उल्लोंच्या बसता तो म्हणटा कले काहीच नेणे, तुम्ही श्रोते जगदीश मूर्ती, तेथे काय वित्पत्ती माझी. अश म्हणतात. बुद्धिवीण अल्पमती सलगी करीते, तशी ते आधीच धरिती नेणपण. जे खरेंची श्रोते वक्ते जे बुधवंत असतात ती, जाणते असतात ती, ते पहिलेंच म्हाका कले कळना म्हणूची. मूर्ख टोणपा आपण काहीच नाही, म्हणल्या कल्ले ना हांव टोणप म्हणल्या का ते, हांव पडत मूर्खच. पहिलेंच आपणाला सानीवपण घेतात. आपणाहून देव थोर, ऐसा जयास कळला विचार, सकळ काही जगदांतर तेही राखावे. हा कोणी ना, देव मजपेक्षा कितली ओढस, आणि तोच मल्ल्याथान उरलोवन घेतस. हो विचार कोणाक कळलं की तो सगळं जगदांतर तो राखू शकता. सभेमध्ये कळहो झाला, भांडण झालें, झगड झालें. शब्द येतो जाणत्याला. तर कोण थंय व्यवस्था पळयत आसा ती, तांणी समकोन पळयता जे जाणते आसता ती. जो वक्त आसा तांणी गोमटेकून तांकां मॅनेज करका. आपणी उलयतना तशीच उलोवंका की आपणा उलोवच्यान तूं हांतू भेद आसूं नये. अंतरे राखो नाही सिकला, कैसा योगी तो. म्हळ्यार तो योगी म्हणून घेता जाल्यार तोच कल्ल उलयता तागल ताका कळना. तेमी ती दुसऱ्यांक अंतर राखूंक कळना ताका. तो कसलो योगी. वैर करिता वैरची वाडे, झगड्यान झगडे वाडता. आपण असं दुःख भोगणे घडे, म्हणून शहाण्याचे कुवाडे कळो आले. म्हळ्यार बुधवंतपणा गेले, बुधवंत म्हूण आयिल्लो जाल्यार तागेलो वर्म कळता. वर्म कशी की तो सगळे एक मॅनेज करूं शकता की ना, तांकां कंट्रोलान घेवंका. आतां एकेकडे आसा ती मकरंद बुवा रामदासी म्हूण आसा ती, तांगेल कशी ते बाबासाहेब पुरंदरे असल्यांनी उल्लोंच्या राबल्यारी कोणागेल टाप ना विरुद्ध उलोवची. ते अशी मोहिनी घालता ती की दुसरे कडेन खंय लक्ष वच्चे शक्य ना. अखंड आपणा सांबाळिती, क्षुल्लकपणा येऊ न देती. थोर लोकांस क्षमा शांती अगत्य करणे. कळणे तरी खरे बरे जे असतात ती तांकां क्षमा शांती हें करका. कळणं तांकां सांबाळ घेवंका. अवगुणापासी बैसला गुणी, अवगुण कळतो तत्क्षणी. विवेकी पुरुषाची करणी विवेके होती. विवेकी मनुष्य जो असो तो अवगणीत जर बाजूक बसला तो कल्लेपणी खोडे घालता, हो लक्ष दिना. ना जाल्यार उठावन दुसरे कडेन वचून बसता. तशी नाल्यार कल करता
अवगणी मनुष्या लागी सद्गुणी माणूस जर बसलं तर तागल अवगुण ताबडतोब कळटणे लक्षांत येतात. त्यामिती विवेकी पुरुषागल वागणूक विवेकपूर्वकच जात असता. तो कल्ले जाल तरी डिटॅच जायना मनाने आणि एकल्याक ऐकत असतात. उपाय पर्याय दीर्घ यत्न विवेक बळे नाना यत्न करील तयाचे महिमान तोच जाणे. दुर्जनी वेवधरून घेतला बाष्कळ लोकी घसरिला विवेकापासून चेवला विवेकी जैसा. दुर्जनी वेवधरून घेतला म्हळ्यार वादविवाद कोरनो दुर्जनांनी ताका बेजार हाडून सोडलो वाद घालून आणि त्यांनी ती घसरलो. विवेकापासून चेवला म्हळ्यार दूर जालो विवेक. ताका विवेकी म्हणूं जायना. विवेकी हो कायम विवेकी असता. न्याय पर्याय उपाय मूर्खास हे कळे काय. मूर्खा करिता चिवडा होय मजालसीचा. बरबरे सभेचो चिवड जाता अक्षरशः. ते भेळ म्हणून हाडटा ती नरम जावन पडटा न्ही तांत मज येना तशी ते हें जाता. मग ते शहाणे नीट करीती स्वये साहोन साहविती. सगळ्यांकय शांत करता ती आणि स्वता सहन करून दुसऱ्यांकय सहन करच्या शिकयता ती. परत सूर करता ती. स्वये करून करविती लोकांक करवी. सम मॅनेज करता ती. पृथ्वीमध्ये उदंड जन जनामध्ये असती सज्जन सतजन. अथांगा सज्जनाचे एक अनेक अर्थ सांगितलं. सज्जन म्हळ्यार सज्जन अशी सुद्धा अर्थ जातले ताजो. म्हळ्यार तांणी तयार आसता. सज्जनांनी नुसते सज्जन आसून उपयोग ना, बरे सतजन आसून उपयोग ना, तर तांणी वेळेक कले करचे असल्यार सज्ज आसता. जशी समर्थाल्या कुबडीन तूं हें आसतालें चाक आसतालो पेस्कात आसतालो व्हड तांतल्या बड्डी आसताली दंड आसतालो आणि ते काम करताले तशी सज्ज आसता. पृथ्वीमध्ये उदंड जन जनामध्ये असती सज्जन. तांणी सज्ज आसता. जया करिता समाधान प्राणी मात्र असे. तो मनोगतांची आंगे जाणे नाना मान प्रसंग समयो जाणे. कोण जो अशे आसता न्ही सज्जन, जो सज्जन असता विवेकी असता तो मनोगतांची आंगे जाणे. तांगेल कलकले हें आसा. मान प्रसंग समयो जाणे संतप्ताला निववू जाणे नाना प्रकारे. कोपील लोकांक ताब घेवन तांकां हें करतलो आसता. ऐसा तो जाणता लोक समर्थतयाचा विवेक त्याचे करणे काही एक जनास कळेना. बहुत जनासी चालवी नाना मंडळे हालवी ऐसी हे समर्थ पदवी विवेके होते. विवेक एकांती करावा जगदीश धारणेने धरावा. जगदीशू मनाची ती धारण जावका म्हळ्यार मन ताका स्थान दिवका. म्हळ्यार कोणे देव चोरून नेईल अशी कोणाची पुण्याई. ताका मनान धरल्यार धारण केल्यार कोण चोरून व्हरतलो ताका. तर विवेक एकांती करावा जगदीश धारणेने धरावा. लोक आपला आणि परावा म्हणूची नये. जे येतात ऑडियन्स हो मगलो तो दुसरो अशें म्हणून नये, सगळे आमगेलेच आणि कोमते कोण मॅनेज करता. एकांती विवेक ठाई पडे. एकांत केल्या कल जाता ताजे खातीर तपस्या कल करता. दिवसास थोडो वेळ पुणी एकांती वचून बैसून विवेक करता. आज हें करचें आसा तयारी कल करची किंवा अशी जाल्यार कशें करचें कशें जाल्यार कशें करचें थंय हें करचें न्ही. तर विवेक एकांती विवेक ठाई पडे. एकांती यत्न सापडे. एकांती तर्क वावडे ब्रह्मांड गोळी. एकांती स्मरण करावे. स्मरण करता एकांतान बैसून कोणा गले त्या जगदीशा गले. चुकले निधान पडे ठावे. अंतरात्म्या सरिसे फिरावे काहीतरी. अंतरात्म्या वारी आम्ही चपळ जावंका मनाने. जयास हातांक भोग आमटे तांणी दिल्या. जयास एकांत मानला अवघ्या आधी कळे त्याला. एकांत मानवंका लागता. लोनलीनेस आणि अलोन. यू शुड बी अलोन बट नॉट फील लोनली. डोंट फील लोनली. एकांत जावंका जाल्यार आमगेल अंतूच आमगेले आमगेल दुसरो कोणू अंतरात्मा ताक सांगात आमी एकांत साधका. जयास एकांत मानला म्हळ्यार मानयलो. अवघ्या आधी कळे त्याला. त्या वेगळे वडीलपणाला ठावची नाही. त्यामिती तागल पोझिशन त्या अंतरात्म्यावरीच हुशार जातो.
हांगा हो समास कंप्लीट जाता. इति श्री दासबोधे गुरुशिष्य संवादे श्रोता अवलक्षण निरूपण नाम समास दशम. श्रीराम हांगा श्रवण भक्ती पहिली आणि शेवटची आत्मनिवेदन. पण ही पायरी श्रवण भक्ती इतले महत्वाची आसा की ती कळले शिवाय दुसरे कसलें कळना आमकां. ताजे खातीर तें घडका जाल्यार आमकां समर्थ देवा लागीं प्रार्थना करता ती, देवा हांकां सांबाळ गे, इतलें तांगेल मनान तूं हें तशी येवच्या दिवं नाका, विक्षेप येवच्या दिवं नाका, तांकां समज विवेक यावो अशी करी. तळमळ जाता, वक्त्यागेल तळमळ जाता, ताका तळमळ आसता शिकोवंका म्हणून कळकळ आसता, जाल्यार शिकोवचें जायना. एक नमुन्यान तळमळ जाता न्ही, तेमी ती समर्थांगेली तशी तळमळ जाता की वक्त बरो आसत, ताका तशी तळमळाव नाका म्हूण ते प्रार्थना करतात. कल्याण करी राम राया, कल्याण करी जनहित विवरी, जनहित विवरी, जनहित विवरी. कल्याण करी राम राया. तळमळ तळमळ ते पाप लोक सफर जातात तांकां पळोवन तळमळ जाताच मगली. तळमळ तळमळ होतची आहे हे जन हाती धरी दयाळा, कल्याण करी रे. अपराधी जन चुकतची गेले, तुझा तूची सावरी, दयाळा कल्याण करी. कठीण त्यावरी कठीण झाले, कसली करची म्हूण कळना. तूं आतां ताजो ताब घे. यू टेक ओवर देवा, यू टेक ओवर. मजमीत जायना. तूं अंतस्थ बसला यो भायर आनी तांकां कंट्रोल करी. आता न दिसे उरी, कोठे जावे काय करावे आरंभिली बोहरी. दास म्हणे आम्ही केले पावलो, दयेसी नाही सरी, दयाळा कल्याण करी. ही प्रार्थना हे पसाय दान समर्थांगेलें ह्या त्या काळान बरयल्लें, ह्या काळान सुद्दां तें लागू पडटा, तितल्याची किंबहुना जास्ती अगत्य जावन लागू पडटा. तेमी ती हे आमी प्रार्थना आमी नित्य मंगळवारी म्हणटा आणि ताजो अर्थ समजून घेवन त्या प्रार्थना करतल्या गेले चरणांचेर आमगेले हे विवेचन पुष्प आमी भोवया आणि म्हणया. नंदन्तु साधका सर्वे विनश्यन्तु विदूषकाः, अवस्था शाम्भवी मेस्तु प्रसन्नोऽस्तु गुरुः सदा. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्. ओम शांति शांति शांति.